मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. अध्याय 1. जेजू क्रिस्ताची देवाच्या पुताची सुवार्ता. ही इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत बरोवन आसल्या प्रकार आरंभ जाली. पळय, म्हज्या दूताक तुज्या फुडल्यान हांव धाडटलों. तो तुजी वाट तयार करतलो. अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैणाक रस्तो नीट करा. ह्या प्रवादाक सरी जावन जुवांव, तुमची पातकी जिणी बदला आनी स्नान घेया. देव तुमची पातकां बक्षितलो अशें अरण्यांत परगटतलो आनी स्नान दितालो. आख्ख्या जुदया प्रांताच्या सांदी मुल्यातावन आनी जेरुसलेमातावन लोक ताचे सरशी वेतालो आनी आपली पातकां उसारून योर्दान न्हंयत ताच्या हातांतलें स्नान घेतलो. जुवांव खऱ्या लोव्याची वस्तुरां न्हेसतालो आनी पेंगटाक चामड्याचो पाटो बांदतालो. देंपे आनी रान मोव ताचें खाण. अशें ताणें प्रसंग केलो. म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बळिश्ट एकलो येता. बागोवन ताच्या वाणांचो बांद सोडोंक सयत हांव योग्य न्हय. हांव तुमकां स्नान दितां उदकान, तो तुमकां स्नान दितलो पवित्रत्म्यान. अशें आसता जेजू गलिलयाच्या नजरेंत तावन आयलो आनी योर्दान न्हंयत जुवांव लागचें ताणें स्नान घेतलें. उदकांतलो तो वयर सरता आसतना मळब उक्तें जालें आनी पवित्रत्मो एक पारव्या बरी आपणाचेर देंवोन येतलो तो ताणें देखलो. सांगातास, तूं म्हजो पूत, म्हाका चड मोग आसो, तूं म्हाका मानवा लाय. हो एक ताळोय मळबातावन ताणें आयकलो. उपरांत प्रेरकत्मो जेजूक अरण्याक व्हरून गेलो आनी 40 दीस ताणें अरण्यांत करचिले. त्या वेळार सैतान ताका नाडून आसलो. तो रानमन जाती मदें आसलो, पूण देवदूत ताची सेवा करतले. जुवांक धर्न बंद्यान घाल्या उपरांत जेजू गलिलयांत येवन देवाची सुवार्ता परगट करूंक लागलो. तो म्हणटालो, वेळ भरती जालो, देवाचें राज्य लागीं पावलां. पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. गलिलया सरोवराच्या तडीच्यान तो पाशार जाताना सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. ते सरोवरांत जाळ उडयतले, कित्याक ते पागी जावन आसले. जेजू तांकां म्हणालो, येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलों. तक्षणच आपलीं जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. थंय तांव चिक्के मुखार वेतस ताका दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव. ते आपल्या मचव्यार जाळां समा करतले. तेच घडये ताणें तांकां आपयले आनी आपल्या बापायक जेबेदेवाक वावरेड्या सांगाता मचव्यान सांडून ते जेजू फाटल्यान गेले. उपरांत ते काफारनामांत येवन पावले. साबत येतस जेजू सिनेगॉगाक वचून शिकोवंक लागलो. ताचे शिकोवणेक लोक विस्मीत जालो, कित्याक अधिकार आसलेल्या मनशां बरी तो तांकां शिकयतलो, शास्त्र्यां बरी तो शिकयनातलो. तांच्या सिनेगॉगांत देंवसार लागलो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें बोब मारली, नजरेतच्या जेजू, तूं आमचे खबरे कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा. तूं देवाचो पवित्र जण. पूण जेजून ताका बेश्टावन म्हळें, तोंड दांप आनी ह्या मनशांतावन भायर सर. तवळ तो देंवसार ताका पिसोडून व्हडल्या ताळान किळंच मारीत त्या मनशांतावन भायर सरलो. समेस्त विस्मीत जाले की ते एकामेका लागीं अशें विचारी लागले, ही एक नवीस शिकवण, अधिकारान भरलेली. देंवसारांक पर्यंत तो फरमायता आनी ते ताचें फर्माण मानतात. तितल्यार गलिलयाच्या आख्ख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली. तो सिनेगॉगांतलो भायर सरन वेतस सिमांवच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोब आनी जुवांव तांचे सांगाता आसले. सिमांवची सासूमाय तापान न्हिदल्ली. जेजू थंय पावतच तांणी ताका तिचे विशयांतली खबर दिली. तो तिचे सरशीन गेलो आनी तिचो हात धरून तिका उठयली. तेच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती तांची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीस बुडतस समेस्त पिडेस्तांक आनी देंवसार लागल्ल्यांक लोकान जेजू सरशी हाडली. सगळें शहरच त्या घराच्या दारवट्या लागीं जमो जाल्लें. तरावळ पिडांनी कश्टतल्यांक जेजून गूण केली. सबार देंवसार धांवडायले, पूण तो कोण म्हूण ते देंवसार जाण आसले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. दुसऱ्या दिसा उजवाडच्या आदींच जेजू उठलो आनी जण नातिल्ले एक सुरे सुवातेर वचून थंय मागणें करूंक लागलो. हेणे सिमांव आनी ताचे सांगाती ताका सोदून गेले. ताका सोदून काडून ते म्हणाले,
सक्कडी तुका सोदतात. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, वचुया आमी लागशिल्ल्या हळ्ळ्यांक आनी शारांक, थंयी हांवें सुवार्ता परगट करी जाय. हेच खातीर हांव आयलां. अशें तो आख्ख्या गलिलियांत भोंवून तांच्या सिनगोगांनी सुवार्ता परगट करीत आनी देंवसार दावंडायत आसलो. एक दीस एक कोडकार जेजू सरशीन येवन ताचे मुखार सरपडून अशें पराती लागलो, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे भोगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपण म्हळें, हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचें खोड नपयस जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका कडक ताकीद दिवन म्हळें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगी नाका. शीदा याजका सरशीन वचून तुका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ल्या खातीर मोयजेन फर्मायिल्ली काणीक भेटय. ही समेस्तांक एक रुजवात जावं. पूण तो भायर गेल्लोच सगळ्यांनींतल्यान ही खबर परगट करूंक लागलो की जेजू खंयच्याय शारांत उक्त्यान वचोंक जावंक ना. देखून एकसुऱ्या सुवात्यांनी ताका रावचें पडटलें. तरी चारीय कुशींचो लोक ताचे सरशीन येवनूच आसतलो. अध्याय 2. थोड्या दिसा उपरांत जेजू कफारनावाक फाटीं आयलो. थंय तो एक घरांत आसा म्हणली खबर जाली. हें आयकून इतलो लोक थंय जमो जालो की दारां भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. अशें तो देवाचें उतर परगटून आसतना 6 जण एक आरी घराक ताचे सरशीं उखल हाडून आयले. पूण लोकाचे केटी निमती ताका जेजू सरशीन व्हरूंक तांच्यान जालें ना. देखून जेजू आसलेल्या कडेन घराचें पाकें सोडून उक्तें केलें आनी आरी घराक तो न्हिदोन आसलेल्या हांतुरणां समेत वयर तावन तांणी सकला देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरी घराक म्हळें, पुता, तुजीं पातकां बोगसालीं. तवळ थंयच बसून आसलेल्या शास्त्र्यां भितरले थोडे आपल्या मनांत अशें चिंतूंक लागले, हो कित्याक अशें उलयता? हो देवनिंदा उसारता. देवाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाक पातकां बोगसूंक तांकता? ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हूण जेजू आपल्या मनांत तक्षणच जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक? आरीगाराक सांगूंक खंयचें चड सोंपें? तुजीं पातकां बोगसालीं म्हणचें की उठ, तुजें हांतूण घे आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवच्याक तो आरीगाराक म्हणालो, हांव तुका सांगतां, उठ, तुजें हांतूण घे आनी घरा चल. आनी तो उठलो आनी तक्षणच आपलें हांतूण घेवन जमो जाल्ल्या सक्तां हुजीर भायर सन गेलो. हें पळोवन समेस्त विस्मीत जाले आनी देवाक वर्णून असलें आमी येदोळ देखल्लें ना म्हणाले. जेजू परत्यान सरोवराचे वेळेर गेलो. तवळ लोकाच्या जम्यान ताका वेडो घालो आनी तांकां ताणें शिकोवन दिली. वाटदन तो फुडें वेतना आल्फेवाच्या पुताक लेवीक सुंका काट्यार बसून आसतलो ताणें देखलो. ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार आसतना सबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी जेजू आनी ताच्या शिसा सांगाता पंक्तीर बसले. कित्याक असले सबार जण जेजूचो पाटलाव करतले. फारिजेवांच्या पंगडाक मेळिल्ल्या शास्त्र्यां मदल्या थोड्यांनी जेजू सुंकागारा आनी पातक्या सांगाता जेवता तें पळोवन ताच्या शिसा लागीं म्हळें, तुमचो मेस्त्री सुंकागारा आनी पातक्या सांगाता खाता जेवता कित्याक? हें आयकून जेजून तांकां जाप दिली, भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, बागेवंतांक न्हय. एक पावटी जू आमचे शिस आनी फारिजेव उपास पाळटले. तेदवां थोडे जण जेजू सरशीं येवन अशें सवाल करी लागले, जू आमचे शिस आनी फारिजेवांचे शिस उपास करतात, पूण तुजे शिस उपास करिनात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, होरेत आपणा सांगाता आसतना काजाराच्या वोवळ्यांनी उपास करी येतावे? बिलकूल ना. होरेत तांच्या सांगाता आसता पर्यान तांणी उपास करूंक जायना. होरेताक तांचे तावन खाडून व्हरचे दीस येतले आनी थवळ ते उपास करतले. कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक नव्या लुगटाचो कोपो मारिना. मारीत बी जाल्यार तो नवो कोपो पोरण्या तावन पिंजोवन वेता आनी फाळो आनीकी व्हड जाता. कोणी नवो वायन पोरण्या चामड्या चिलांनी भरिना. बरीत बी जाल्यार चामडीं फुटतात आनी वायनी पाजरोवन वेता आनी चामडीं पाड जातात. नवो वायन नव्या चामड्या चिलांनी बरी जाय. तो एक साबतसो दीस.
जेजू गोवाच्या शेतामदल्यान वेतलो. ताचे सांगाता वेचे शीस चलता चलता खणश्यो मोडूंक लागले. देखून फारिजेव जेजू लागीं म्हणाले, पळय, तुजे शीस साबताच्या दिसा आड व्हरलेलें कित्याक करतात? पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार गरजे कितें केलें म्हणलें तुमी केन्नाय वाचयल्लें ना काय? अबिया तर श्रेश्ठ याजक जावन आसल्या काळार देवाच्या घरांत भितर सर याजकांनी शिवाय दुसऱ्या कोणाकी खावंक आडवरलेले समर्पीत उंडे ताणें केले आनी आपल्या सांगात्यांकी ताणें दिले ना तुवें. आनी ताणें तांकां सांगलें, साबत मनशा खातीर केल्लो, मनशाक साबता खातीर केल्लो न्हय. देखून मनशा पोत साबत सोय धनी. अध्याय 3. जेजू परत्यान एक पावटी सिनेगोगांत भितर सरलेल्या वेळार थंय आंकुडलेल्या हाताचो एक मनीस आसलो. तेणें साबत दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत गाय म्हूण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक म्हूण थोडे जाण पारोत करीत आसले. जेजू आंकुडलेल्या हाताच्याक म्हणालो, उठ आनी मुखार ये. उपरांत थंय आसलेल्या लागीं ताणें विचारलें, आमचो कायदो साबत दिसा कितें करूंक फरमायता, बरें करूंक की वायट करूंक, एक मनशाचो जीव वाटावंक की जीव काडूंक? पूण ते वगेच रावले. तोवळ रागान ताणें तांचेर आपली नदर भोंवडायली, कित्याक तांच्या काळजाच्या दारुणाये खातीर तो कंतीभरीत जालो. आनी आंकुडलेल्या हाताच्याक, तुजो हात लांब सोड म्हणालो. आनी त्या मनशान तो लांब सोडलो आनी ताचो हात सारको जालो. तितल्यार फारिजेव भायर गेले आनी हेरोदी पक्षाच्या जणां संगी मेळोवन जेजू कसो लागाड काडचो म्हूण मतलब करूंक लागले. जेजू थंयसो पयस सरन आपल्या शिसा सांगाता गालिलिया सरोवरा कुशीन गेलो आनी एक व्हडलो काजोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. गालिलिया, जुदेया, जेरुजालेमा, इदुमेया आनी योर्दान पेले तडीतावन तीर आनी सिदोन शाराच्या आसपास गांवांतावन लोकांचो व्हड जैत जमो ताच्या कृत्या विशांत आयकून ताचे सरशीन आयलो. लोकांची केट अशी वाडली की तांणी आपणाक अडचीना जावच्याक आपणाक एक मत्सव तयार दवरूंक आपल्या शिसांक ताणें सांगलें. ताणें सबारांक गूण केल्ले निमती हरी एक पिडेस्त ताका आपडूंक म्हूण ताच्या आंगार पडटलो. देवचारी ताका पळयले तक्षण ताचे मुखार सरपडून तुंच देवाचो पूत म्हणून व्हडल्या ताळ्यान बोब घालताले. पूण आपूण कोण म्हणलें हेरांक कळीत करिनाये म्हणून तांकां तो कठीण ताकीद दितलो. उपरांत जेजू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशीं आपयले आनी ते ताचे सरशीं आयले. आपणा सांगात आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण वेंचले. देमसार धांवडावंक तांकां पदवी दिली. ते 12 जण हे: सिमांव, जाका ताणें पेद्रू म्हणून नांव दिलें; जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव, तांकां ताणें बोअर्नेगेस म्हणजे गडगड्याचे पूत म्हणून आडनांव दिलें; आंद्रे, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, थॉमस, आल्फेवचो पूत जाकोब, थाद्देव, देशभक्त सिमांव आनी विश्वासघातान पराधीन केल्लो जुदास इस्कारियोत. उपरांत जेजू घरा गेलो आनी लोक परत्यान इतलो जमो जालो की जेवंक खावंक पर्यंत तांकां साध्य जालें ना. ही खबर ताच्या भाव बंधुवांक मेळटस ते ताका धन व्हरूंक म्हूण आयले. ताची तकली फिरवाल्या ते म्हणटाले. हेणें जेरुजालेमांतावन आयिल्ले शास्त्री म्हणटाले ताच्या माथ्यार बेएल्जेबूल बसला. देमसाराच्या मुखेस्ता मारिफात हो देमसार धांवडायता. देखून जेजून तांकां सरशीं आपोवन वपारींनी तांचे लागीं म्हळें, सैतानान सैतानाक भायर धांवडावचो कसो? एक राज्य एकामेका झुजपी पंगडांनी वांटे फांटे जाल्यार तें राज्य बाळवाना. तशेंच एक घराणें कच्चाटांनी वांटे फांटे जाल्यार तें घराणें उराना. तेच परी सैतानाचे पक्षेचे पंगड पंगड जावन एकामेका झुजती जाल्यार तें राज्य बाळवाना, तें बेगीनच अळवता. कोण जाल्यारय एक बळवंत मनशाच्या घरांत पयलें रिगोवन ताका बांदून घाल्या शिवाय ताची जिंदगी लुटूंक शकना. ताका बांदून घाल्या उपरांत मात्र ताचें घर तो लुटूंक शकता. सतस हांव तुमकां सांगता, मनशांनी आदारलेल्या सर पातकांक आनी उसारलेल्या सर निंदांक बोक्साने मेळटलें, पूण जो कोण पवित्र आत्म्याचे विरोध निंदा उसारता ताका केदींच बोक्साने मेळचें ना. ताका देमसार लागला म्हणून ताणें म्हणलें देखून जेजू अशें उलयलो.
तितल्यार ताची आवय आनी ताचे भाव थंय येवन पावली. पूण भायर रावून तांणी जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जोमो ताचे भोवती बसून आसलो. देखून तांणी ताका सांगलें, अळे, तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत, तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणालो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुंडावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. अध्याय 4. आनी परत्यान सरोवराचे वेळेर जेजू शिकोवन दिवंक लागलो. ताचे भोवतणी व्हडयेक लोकां जमो एकठांय जाल्लो आसता तो उदकांत आसलेल्या एका मच्छव्यार सोडून बसलो. लोकांचो जमो उदकाची देग पर्यंत तडीर रावलो. तेदवां ताणें तांकां सबार संगती वपारींनी शिकयल्यो आनी आपले शिकोवणेंत ताणें म्हळें, आयका, एक वोंपी वोंपूंक भायर सरून गेलो. तो वोंपता आसतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडें चड माती नातलेले कडपी सुवातेर पडलें. हांगा वयल्या सार माती आसलेल्या वरवीं तें बेगीनच किरलालें, पूण सूर्य उदेवन येतच तें करपालें आनी ताका पाळां फुटोवंक ना देखून तें सुकोवन गेलें. हेर थोडें कांट्या जडकुटां मदें पडलें आनी कांट्या झाडां वाडटाना तांणी ताका चिरडून मारलें. अशें ताणें फळ दिलें ना. हेर थोडें बरे सुवातेर पडलें. तें किरलालें, वाडलें आनी फळ दिवंक पावलें. थोडें 30 वांट्यान, थोडें 60, थोडें 100. शेकी तो म्हणालो, आयकोंक कान आसात तो आयको. उपरांत जेजू एकलोच आसतना 12 जाणां सवें ताच्या सांगातास आसलेल्यांनी त्या वपारींचो विवर कितें म्हूण विचारलें. जेजून तांकां जाप दिली, देवाच्या राज्याचो गूट तुमकां उक्तो केला. पूण कोण भायर आसात तांकां सगळी शिकोवन वपारींनी दिल्या. अशें तांणी पळयल्यारय तांकां दिसचें ना, तांणी आयकल्यारय तांकां समजोवचें ना. नातर म्हजें तें तीं पाटी परततीं आनी तांच्या पातकांचें बोगसाणें जोडतीं. उपरांत जेजून तांचे लागीं म्हळें, हे वपारीचो अर्थ तुमकां समजना मूं? कशें तर असल्यो हेर सर्व वपारी तुमी समजत येल्यात. वोंपी कितें वोंपता तें देवाचें उतर. मेरेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात ते हे. तांणी उतर आयकतच सैतान येता आनी तांच्या अंतस्करणांत वोंपलां तें तो काडून व्हरता. तशेंच कडपी सुवातेर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात ते हे. देवाचें उतर आयकतच तें संतोशान घेतात ते, पूण तांचे थंय पाळ रोमानांतलेल्या वरवीं थोड्याच काळाक ते बाळतात. उतरा पासत कश्ट दगदोणी उठात जाल्यार ते घडयेन दंडळटात. कांट्या झाडां मदें पडलेल्या बिया बरी आसात ते हे. ते देवाचें उतर आयकतात, पूण संवसाराच्या राठावळींनी आनी धनाचे बुलीन आनी स्वार्थान देवाचें उतर तांचे थंय चिरडाता आनी फळावीण जाता. शेकी बोरे धरणीर पडलेल्या बिया बरी जावन आसात ते हे. ते देवाचें उतर आयकून ते मानून घेतात आनी फळ दितात. एकलो 30 वांट्यांनी, एकलो 60 आनी एकलो 100. आनी उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, दिवो हाडसो कळशेपंदा वा काटयेपंदा दवरूंक वे. तो हाडन दिवटोणेर दवरचो न्हय वे. कित्याक लिपोवन आसलेलें कितेंच परगट जायनासतना उरचें ना आनी गुपीत सांबाळिल्लें उजवाडाक आयिल्ले करीत रावचें ना. आयकोंक कान आसात तो आयको. आनी हेंय तो तांकां सांगी लागलो, तुमी आयकातात तें कितें म्हणलें 17 वरया. खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देवी तुमकां मापून दितलो आनी चडच तो दितलो. जाचे लागीं आसा ताका चडीत दितले आनी जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलेलें इल्लेंय काडून व्हरतले. जेजून परत्यान म्हळें, देवाचें राज्य हे परी म्हणयेत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी वोंपता. दीस वा रात तो न्हिदोन आसूं वा जागो आसूं तें किरलाता आनी वाडटा आनी हें कशें म्हूण तोच नेणा. भुंय आपलेच तकींच फळ दिशें करता. पयली पालवी, उपरांत कणस, शेकी कणसांत भरलेली धानी. पूण फळ पिकतच तें लुवणेक तयार जालां देखून तो कोयती घालता. तो म्हणा लागलो, देवाचें राज्य आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची वपार दिवन आमी तें चित्रावयेत? तें सासवाच्या बिया बरी म्हणयेत. मातयेंत वंपल्ल्या वेळार ते भुंयत रोयलेल्या सर्व बियां काणापरास ल्हान
पूण वमतस तें किर्लोन वाडटा आनी सर्व झाडां प्रास तें व्हड जाता आनी व्हड फांटे सोडटा. अंतराळाची सुकणी येवन ताचे सावळेक गोंटेर बांदतात. असल्या सबार वपारींनी लोकांचे समजण येते कित उलोवन जेजू तांकां शिकयतलो. वपारी विणे तो तांचे लागीं उलयनातलो, तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सक्कट तो सोडोवन सांगतालो. त्या दिसा सांज जातच आमी पलतडी वचोया म्हणलो जेजू आपल्या शिसां लागीं. तेदवां तांणी लोकांक दांड सोडलो आनी जेजू मच्छव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले. तांच्या सांगता हेर मच्छवेय आसले. तितल्यार व्हडयेक जड वारें उठलें आनी लारां मच्छव्या भितर मारून मच्छवो उदकान बरोवन आयलो. तरी जेजू सुंकाणा सरशीन हुशार तकली तेंकून न्हीद काडटलो. शिसांनी ताका जागोवन म्हळें, मेस्त्री, आमी बुडतांव, तूं कांय खबरेर नाय मू. जेजून उठोवन वाऱ्याक बेश्टायलें आनी दर्याक म्हळें, चूप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, तुमी इतले बिजूड कित्याक? तुमकां बाबार्थ ना? पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेका म्हणाले, हो कोण जायत? वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खाल जातात. अध्याय 5. ते सरोवराचे पेले तडीक उतरून गेरासेनाच्या गांवांक येवन पावले. जेजू मच्छव्यांतलो देवलो तितलोच देमसार लागलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरून ताच्या मुखार उबो जालो. तो समाधींत सजी येतलो. ताका सांकळीन सयत बांदून घालूंक कोणाच्यांनी जायनातलें. सबार पावटी खोड्यांनी आनी सांकळींनी ताका बांदल्यारी सांकळी ताणें तुटयल्ल्यो आनी खोडे फूड केल्ले. अशें ताका सादू करूंक कोणाकच त्राण पावनातलें. दीस रात कळनासतना तो समाधींनी आनी दोंगरांनी बोबो मारून आनी आपणाकच फातरांनी पापसून घेवन आसतलो. पयसतावन येतेल्या जेजूक पळयतस तो धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मान म्हणालो, म्हजे कोबरेक तूं कित्याक येताय, जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता? म्हाका तूं दग दिनाका म्हणून देवाच्या नांवीं तुज्या लागीं हांव पोरात्तां. कित्याक भायर सर ह्या मनशातावन हे अशुद्ध आत्म्या म्हणून जेजून ताका फरमायल्लें. जेजून ताच्या लागीं विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें जाप दिली, म्हजें नांव सैन, कित्याक आमी जायते आसांव. त्या गांवांत हांवन तांकां भायर धांवडायनाय म्हणून जेजू लागीं तो मस्त पोरातूंक लागलो. थंयच लागसार दुकराचो व्हडयेक हिंड दोंगरा कडशार सोरोन आसलो. देमसार जेजू लागीं अशें पोराती लागले, आमकां त्या दुकरांतय धाड, तांचे भितर आमी प्रवेश जातांव. जेजून तांकां परवणगी दिली. तेदवां ते देमसार त्या मनशातावन भायर सरून दुकरां भितर प्रवेश जाले. चड उणें 2000 दुकरांचो हिंड दोंगराच्या कडशा वयल्यान सरोवरांत उडोवन उदकांत बुडोवन नास जालो. तितल्यार दुकरांक सरयतले पळोवन दवले आनी शहरांत आनी नाडांत वचून तांणी ही खबर सांगली. कितें घडलें तें पळोवंक लोक भायर सरून आयलो. ते जेजू सरशीं आयले. देमसारांचें सैन लागलो मनीस आतां न्हेसून बी सारके मोतीर आसून थंय बसून आसलेलो ताका तांणी देखलो आनी ते भियेले. दोळ्यांनी कुद्दू पळयल्यांनी देमसार लागल्या घडलें तें आनी दुकरांची जाल्ली ती अवस्था हेरांक सांगली. देखून जेजून तांचो गांव सोडून वसा जाय म्हूण ताचे लागीं लोकांन उपकार मागलो. जेजू मच्छव्यार सडटना देमसार लागलो मनीस ताच्या सांगाता येता म्हणून पोराती लागलो. पूण जेजून ताका कबलात दिली ना. बगार ताका सांगलें, तूं आतां तुज्या कुटुंबादारां थंय घरा वच आनी सर्वेस्परान आपले व्हड दयेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा पसत केल्लें सक्कड देकापोलींत म्हणजे 10 शहरांनी गाजोवंक लागलो. आयकल्ले समेस्त विस्मीत जाले. जेजू परत्यान मच्छव्यार सोडून सरोवराचे पेले तडीक उतरलेल्या वेळार व्हडयेक लोकां जमो ताचे बोवारी एकठांय जालो. तो सरोवराचे तडीरच आसतना सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्यांपैकी एकलो जाईर नांवाचो थंयसर आयलो. जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयां पडलो आनी हे परी पोरातून म्हणालो, म्हजी धूव मोरनाचे तणीर पावल्या. तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर, तशें ती बरी जातली आनी वांचतली. जेजू ताच्या सांगता भायर सरून गेलो. लोकांचो व्हड जोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो आनी ताका अडचितलो. 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टतली एक स्त्री आसली. सबार वैजांच्या हातांत पडून ती कश्टाल्ली आनी आपलें आसलें सगळें तिणें वखदांक करचिल्लें.
तरी कांयपुणी बरेपण जोडच्या बदलाक तिणें पिडा सडस करून घेतली. तिणें जेजू विशांत आयकल्लें देखून लोकां जम्यांत रिगोवन ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर आपडलें. फकत ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातेली म्हूण तिणें चिंतलें. तक्षणच तिची रक्ताची झर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवां जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजालो आनी लोकां कुशीन फाटीं परतोवन म्हज्या आंग वस्त्राक कोणें हात लायलो म्हणून विचारी लागलो. शिसांनी जाप दिवन म्हळें, लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण तूं विचारताय. पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हूण सोदूंक हेणे तेणें पळयतलो. तेदवां आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोवन ताचे मुखार आयली आनी पांयां सरपडली आनी सगळें सत आसा तशें ताका सांगी लागली. तवळ जेजू तिका म्हणालो, दुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. समाधानान वस आनी तुजे पिडेंतली तुका सुटका जावं. तो अशें उलोवन आसतनाच सिनेगॉग अधिकाऱ्याच्या घरांत हांवन जण येवन सांगी लागले, तुजे दुवेन प्राण केलो आनीक मेस्त्रीक दोसचो कित्याक. पूण तांणी म्हणलें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें, तूं कांय भियेनाका, तुवें सत मानल्यार मात्र सय. उपरांत पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव ह्या तेगांक शिवाय हेर कोणाकीय आपणा सांगाता येवंक ताणें सोडलें ना. ते अधिकाऱ्याच्या घरा लागसार येवन पावतना जेजून बोबाट विळाप आनी रडणें आयकलें. तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें? चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकून ते ताका हांसूंक लागले, पूण ताणें तांकां सक्टांक भायर केलीं. उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदायल्ले कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धन तिका तो म्हणालो, तालिथा कुम, तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हूण अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसलेलीं सगळीं भोवसड विजमीत जालीं, पूण कोणाकच ही खबर कळयनाय म्हणून ताणें तांकां कडक ताकीद दिली. उपरांत चलयेक खावंक दी जाय म्हूण ताणें तांकां सांगलें. अध्याय 6. जेजू थंयसो भायर सरून आपल्या शिसा सांगाता आपल्या स्वंत गांवाक फाटीं आयलो. साबत असो दीस येतच तो सिनेगॉगांत शिकोवंक लागलो. ताची शिकोवन आयकल्ले 12 जाण अजाप जावन म्हणाले, हें सगळें हाका खंयचें आयलें? हाका दिल्या ती जाणवाय कसली जावयेत आनी हाच्या हातांनी असली असर हें घडटात तें कशें? हो मोरयेचो पूत एक सुतारी न्हय? जाकोबाचो, जुजेचो, जुदाचो आनी सिमांवचो हो भाव न्हय? आनी हाच्यो भयणी हांगाच आमच्या शेजारा आसात न्हय? अशें ताचे विशयान कितें म्हणचें तें चिंतून ते घुस्पडले. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, प्रवाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान सुखाना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत, स्वंत घरांत आनी आपल्या सैऱ्या देऱ्यामदें तो बिलकूल मेळना. तोड्या पिडेस तांचेर हात दवरून तांकां बरी केल्लीं सोडल्यार हेर कसलेंच असर हें थंय करूंक ताच्यान जालें ना. तांचो बेविश्वास पळोवन तो अजाप जालो. उपरांत भोंवतणीच्या हळ्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. एक दीस 12 जाणांक जेजून सरशी आपयले आनी तांकां देंवसार सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडले. आनी ताणें तांकां अशें फर्मायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. बुती जावं, पोतें जावं, चिरयेन दुडू जावं घेनाये. पांयांक वाणो घालयेत तरी बदलूंक वस्तूर व्हरिनाये. ह्या शिवाय तो म्हणालो, खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतल्या भायर सन वसासर त्याच घरा रावा. आनी कोणी तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय तावन भायर सन वसा. वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ फापडा. अशें ते भायर सन वचून पातकी जिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. तांणी जायते देंवसार धांवडायले आनी 12 पिडेस्तांक तेल लावन गूण केली. इतल्यार जेजूचें नांव सगळ्यान गाजतलें जाल्ल्यान ताचे विशयांतली खबर हेरोदरायाच्या कानांत पडली. थोडे म्हणटाले, स्नानदातार जुवांक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला, देखूनच असर ह्या करच्यो ह्यो पदव्योय ताचे ते जिव्यो जाल्यात. हेर थोडे तो एलिया म्हणटाले आनी थोडे तो एक प्रवादी आदल्या काळाच्या प्रवाद्यांबरी एकलो म्हणटाले. पूण हेरोद जेजू विशयांत आयकून
हांवें शीस कापलो जुवांव आतां मेल्ल्यांतलो जिवंत उठला म्हणटालो. हेरोदीनच जणदाण जुवांक धरयल्लो आनी कैदी करून ताका बंदींत घाल्लो. आपल्या बाबा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून ताणें अशें करूंक कारण हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो, पूण तुज्या बाबाचे बायलेक तुवें दवोन घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवाम ताका सांगलें. देखून हेरोदियास जुवामचेर द्वेश दवरनासली आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदताली. पूण तिका हें साध्य जालें ना, कित्याक जुवांव एक नितीवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हूण वळखून हेरोद ताका भियेतलो आनी ताका अपाय घडनाशें राखतलो. सबार फावटी जुवामची उतरां आयकल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतलें, तरी पूण ताका तो कुशेन आयकतलो. क्रमेण हेरोदियासाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक, सेनाधिपतींक आनी गालिलियांतल्या व्हड कुळवरांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियासाची धूव जेवणा सालांत येवन नाचली. हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोवसड मानवाली. तवळ रायान ते चलये लागीं म्हळें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलों. आनी फर्माण सयत करून तो म्हणालो, कितेंय तूं मागशी, म्हज्या राज्याचो अर्दो वांटोच मागशी तरी हांव तो तुका दितलों. तितल्यार चलये भायर गेली आनी आपूण कितें मागो म्हणून आपल्या आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नान दातार जुवामचें शीस विचार. तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन, तुवें म्हाका आतांच एका तपकांत स्नान दातार जुवामचें शीस दी जय म्हणून राया लागीं मागी लागली. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो, पूण आपणें घाल्ल्या सोपुताक लागून आनी आपल्या सैऱ्यां उजीर दाक्षिणेक पडोवन तिका दिल्लें उतर मोडूंक ताणें कुशी वेली ना. देखून तक्षणच ताणें एका पाऱ्यागाराक जुवामचें शीस हाडी जाय म्हणून फर्माण दिवन धाडलो. ताणें बंदेंत वचून जुवामचें शीस कापलें आनी तें एक तपकांत घालून चलयेक हाडून दिलें. चलयेन तें व्हरून आपले आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुवामचें शीस आयलें आनी तांणी ताची कूड व्हरून निके पिली. आतां धर्मदूत जेजू सरशीं पाटी आयले आनी आपणें केल्लें आनी शिकयल्लें सगळें तांणी ताका कळयलें. तोवळ ताणें तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचे इतल्याक एक वरे विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशव घेया, कित्याक इतलो लोक येतलो वेतलो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत पुरसत मेळनातली. आनी ते मचव्यार सोडून तांचे इतल्याक एक एकसुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात तें पळोवन सबारांनी ते खंय वेतात म्हूण पारकिलें. देखून 6 शहरांतावन पांय वाटेन ते सुवातेक ते धांवून गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्या की पयलें वचून पावले. अशें मचव्या वयलो सकला देंवतना जेजून व्हड एक लोकाजोमो पळयलो. गोवळी नातलेल्या बोकऱ्यां बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. सांज जावन येताना ताचे शिस ताचे सरशी येवन म्हणाले, ही एक एकसुरी सुवात. त्या भायर वेळी उतरलो. लोकांक दाणसोड, भोंवतणीच्या ग्रामांनी आनी हळ्यांनी वचून कांय खाण मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दीत. तवळ जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमीच तांकां कांय पुणी खावंक दिया. शिसांनी म्हळें, तर आमी वचून 200 रुपयांचे उंडे मोलाक घेवन तांकां खावंक दिवचें म्हणून म्हणचें गे तुवें. तेदवा जेजून तांचे लागीं म्हळें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात, वचून पळया. पळयोवन येतच 5 उंडे आनी 2 मासल्यो म्हणून तांणी ताका सांगलें. तवळ तांकां तरण्या तणार पंक्ती पंक्तींनी बसोवंक जेजून फरमायलें आनी लोक 100 आनी 50 लेखान पंक्ती करून बसलो. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हाती घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोडून पंक्तीर बसलेल्यांक वाडूंक शिसा लागीं दिले. 2 मासल्योय तेच परी समेस्तांक वांटल्यो. समेस्तां जेवन दादोशी जालीं. वाडन उरलेल्या उंड्याचे आनी मासलेचे कुडके तांणी आरायतना 12 दालीं भर जालीं. जेवलेल्या जाणां भितर दादले मनीसच 5000 आसले. उपरांत आपूण लोकांक घरा धाडटना शिसांक बेगीनच मचव्यार सोडून आपूण पावचे फुडें बेतसायदाक पावूंक जेजून ताकीद दिली. लोकांक धाड जातच तो मागणें करूंक म्हूण दोंगरार गेलो. धरणीर काळोख पडोवंक जाताना मसवो मोदे दर्यांत पावल्लो. तो एकलो मात्र तडीर आसलो. वारें विरोध वाळतलें जाल्ल्यान आपणाचे शीस वोले काण मचवो वच्चूंक कश्टातले ते ताणें पळयलें.
देखून दर्याचेर सोलोवन तो तांचे सरशी आयलो. तो वळफांत्याची 3 वरां जातीत. तांकां तो उतरोवन वेचार आसलो. तो उदकाचेर चलतलो तें पळोवन तें काय मेल्लें म्हूण चिंतून तांणी बोब मारली, कित्याक सक्तांनी ताका पळयलो आनी ते घाबरले. पूण तो तक्षण तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिये नाकात. आनी तो तांच्या मचव्यार सट्टच वारें रावलें. हें पळोवन ते आनिकी चड विजमीत जाले, कित्याक उंड्याच्या असर्या विशांत आनिकी तांकां समजोंक नातल्लें. तांचें काळीज तितलें दाड्डें जाल्लें. पेले तडीक उतरतच ते गेनेझारेत गांवाक पावले. तडीक लागून मचव्या वयले देंवतच लोकांन जेजूची वळख धरली आनी लोक सगळ्या गांवांत थंय हांगा वचून तो खंय आसा तें आयकून पिडेस्तांक तांच्या हांतुळणा समेत उखलून व्हरूंक लागलो. जंयसर तो गेलो, हळ्यांनी जावं शारांनी वा शेताभाटांनी जावं थंय पिडेस्तांक वाटे सालान हाडून दवरतालीं आनी ताच्या आंग वस्तुराचे देगेक पुणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं परततलीं आनी आपडलेलीं तीं बरीं जातलीं. अध्याय 7. एक पावटी जेरुजालेमांतावन आयिल्ल्या फारिजांवाचो पंगड आनी शास्त्र्यां मदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तवळ ताच्या शिसां मदले थोडे बस्ट हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना जेवता तें तांणी पळयलें. फारिजेव आनी जुदेव सकडी आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजां प्रमाणे परत्यान परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनात. पेंटेसालाक वचून आयल्या उपरांत नाल्या करीत ते जेविनात आनी ते पाळटात तसल्यो हेर सभा रिवाज्यो आसात. कोपां, मडक्यो आनी खाशाची आयदनां धुवचीं. तशें जाल्ल्यान फारिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केलें, तुजे शिस पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी जेवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगी लागलो, कपाट्यानो, सहज तें इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशांत प्रवाद कर म्हणलें, ही परजा आपल्या वोंटांनी म्हाका होगळाप दिता, तरी तांचें काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें. खरी शिकोवन म्हूण सांगून मनशान केल्ले कायदे ते दितात. देवान दिलो उपादेश तुमी सोड सोडला आनी मनशान केल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. उपरांत मुन्नरून तो म्हणालो, वय तुमच्या रितीरिवाजांचे संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपादेश हिकमतेन तुमी बगलेन दवरतात. पळया, मोयजेन कितें फरमायलां, तुज्या आवय बापायक मान दी. जो कोण बापायक जावं आवयक जावं शिरापता ताका मरण शिक्षा दी जय. तरी तुमी म्हणटात, कोणी मनीस जर आपल्या बापायक वा आवयक सांगीत, हांवें कितें तुका आदार जावन दिवचें आसलें तें खोरबान जालां, म्हळ्यार देवाक काणीक म्हूण भेटोवन दिलां, तर तसल्याक उपरांत ताच्या आवय बापायक कसलीय कुमोक दिवंक तुमी आड व्हरतात. अशें तुमी पाळून आयिल्ल्या रिवाज्यां वरवीं देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात. असलें हेरी जायतें तुमी करनासात. परत्यान एक पावटी जम्याक लागीं आपोवन जेजू सांगी लागलो, आयका तुमी समेस्त आनी हांव सांगता तें समजून घेया. भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें कसलेंच मनशाक मेळयना, पूण मनशांतावन भायर येता तें मनशाक मेळयता. जम्याक सोडून तो घरा गेल्या उपरांत ताचे शीस येवन ते ओपरीचो अर्थ विचारी लागले. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तुमी हेरां बरी समजून येनातलेले कितें? भायर तावन मनशाचे भितर वेता तें सगळें ताका केदींच मेळोवंक शकना हें तुमकां समजना काय? कित्याक जें कितें भितर वेता तें ताच्या काळजांत प्रवेश जायना, बगार पोटाक वेता आनी उपरांत भायर सरता. अशें सर्व खणां शुद्ध म्हणून ताणें पासारलें. आनी मुन्नरून तो म्हणालो, पूण मनशाचे भितर तावन कितें भायर येता तें मनशाक मेळयता. भितर तावन म्हणजे मनशाच्या काळजांत तावन भायर सरता तें हें: खोट्यो आलोचनो, प्रद्वार, अनैतीक संबंध, चोरी, खून, व्यभिचार, दुडवास, खोटेपण, कपटीपण, बासकळपण, मसर, निंदा, गर्व आनी पिशेपण. ही सर्व वायटां मनशाचे भितर तावन भायर सरतात आनी ती मनशाक मेळयतात. जेजू थंयचो भायर सरून तीर आनी सिदोन प्रांताक गेलो. थंय तो एक घरांत भितर सरलो. ह्या विशांत कोणाकीय कळीत आसचें ताका नाका आसलें, पूण ताच्यान गुपीत उरोंक जालें ना. ताचे विशांत एक स्त्रियेन आयकतच ती भितर सरून ताच्या पांयां पडली. तिचे धाकटे धुवेक देंवसार लागलो. ती एक अनभावार्थी, जल्मान सिरोफेनिसिया प्रांताची. आपले धुवेक लागलो देंवसार धांवडाय जाय म्हणून ती परातूंक लागली. पूण जेजून तिका सांगलें,
पयलें भुरगींक हांव दादोशी जावन दीत, भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक उडोवचो सामानय. ती जाप दिवन म्हणाली, ते नीज दन्या. तरी भुरग्यांनी उडयल्ले उंड्या कुडके मेजा पंदाक आसलेलीं सुणीं खातात न्हय. तवळ जेजून तिका सांगलें, असली जाप दिल्ल्याक तुवें घरा वशयत, तुजे दुवेसो देमसार सुटला. अशें ती घरा पावलेल्या वेळार तिची धूव हांतुळणार न्हिदून आसलेली तें तिणें देखलें. तिचो देमसार सुटुल्लो. जेजू आतां तीर आनी सिदोन वेचे वाटेन मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गालिलिया सरोवराचे तडीक येवन पावलो. हांगा लोकान एक बेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरिजे म्हणून तांणी मागलें. जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली थिंपी खाण ताचे जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो, एफाता, म्हणजे उक्तें जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकच सांगिनाये म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितलें चड सांगिनाये म्हणून तो फर्मायतलो तितलें चड तीं गाजयत गेलीं आनी आयकल्लीं सर्व विजमीत जावन म्हणटलीं, हाणें सगळें बरें केलें, बेऱ्यांनी सयत आयकाशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. अध्याय 8. त्या दिसांनी आनी एक संदर्भार व्हडयेक लोकां जमो एकठांय जालो आनी तांकां खावंक कांय ना जालें. तेदवा आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून तांचे लागीं म्हळें, ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. फाटल्या 3 दिसांत हांव म्हज्या सांगाता तीं रावल्यांत आनी खावंक जेवंक तांचे लागीं कांय ना. आनी आतां हांव तांकां उपाशी घरा धाडीन जाल्यार वेताना वाटेर ती थंग जातीत. तांचे मदलीं थोडीं पयस्तावन आयल्यांत. ताका शिसांनी जाप दिली, हांगा हे एकसुरे सुवातेर तांकां उंडे आनी दादोशी करूंक कोणाक साध्य जायत? तुमच्या लागीं कितले उंडे आसात? विचारी जेजू. 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तितल्यार लोकांक धरणीर बसूंक ताणें फर्मायलें. उपरांत ते 7 उंडे घेवन ताणें अर्गां दिवन मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसां लागीं दिले. शिसांनी ते लोकांक वाडले. थोड्यो ल्हान मासल्योय तांचे लागीं आसल्यो. तांचेर ताणें आशिर्वाद घाल्या उपरांत त्योय लोकांक वाडूंक सांगलें. तीं सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं. खावन उरिल्ले कुडके आरावन काडटना 7 दालीं भरलीं. जेवल्लो लोक चड उणे 4000 जायत. उपरांत तांकां ताणें घरा धाडलीं आनी तो आपल्या शिसां सांगाता मच्छव्यार सोडून दालमानूता गांवाक पैंडन गेलो. तशें आसता थोडे फारिजेव जेजू सरशी आयले आनी ताचे लागीं तर्काक रावले. ताका पारकून पळेवचे खातीर ताचे लागची एक दैवीक कुणा मागी लागले. इतलें आयकून आपल्या जिवा भितरच सुस्कारून तो म्हणालो, ही संतत कितें म्हूण कुणा मागता? हे संततेक कुणा बिलकूल मेळचे ना म्हणून हांव तुमकां खंडीत सांगतां. तितल्यार तांकां पाट घालून तो परत्यान मच्छव्यार सोडलो आनी पेले तडीक उतरलो. आनी आतां शीस उंडे हाडूंक विसरलेले. मच्छव्यांत तांचे लागीं एका वयर उंडो नातलो. अशें आसता जेजू तांकां सत्राय सांगून म्हणालो, पळया, फारिजेवांच्या आनी तशेंच हेरोदीच्या खमीराची सत्राय घेया. आनी शीस एकामेकाक तर्क करून म्हणाले, आमचे लागीं उंडे नांत देखून तो अशें म्हणटा जायजय. पूण जेजू हें जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं उंडे नांत म्हूण तुमी कित्याक चिंता करतात? आजुनूय तुमकां समजना? तुमकां तितलेंय पारकूंक कळना? तुमची मत तितली दाड्डी जाल्या? दोळे आसून तुमकां दिसना आनी कान आसून तुमकां आयकना? आनी तुमकां उडास ना? 5 उंडे 5000 हांवें मोड दिल्ल्या वेळार कितलीं दालीं कुडके तुमी बंद काडले? 12 म्हणून तांणी जाप दिली. आनी 7 उंडे 4000 हांवें मोड दिल्ल्या वेळार कितलीं दालीं कुडके तुमी बंद काडले? 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तवळ तो तांकां म्हणालो, कशें तर आनीकी तुमकां समजना? अशें ते बेतसायदाक येवन पावले. थंय थोड्या जाणांनी एक कुरड्याक जेजू सरशी हाडलो आनी ताणें ताका आपडी जाय म्हणून ते पराती लागले. जेजून त्या कुरड्याचो हात धरून ताका हळ्ळे भायर आपोवन व्हेलो. थंय ताच्या दोळ्यांक थिंपी लावन ताणें ताचेर आपले हात दवरले आनी कांयपुणी तुका दिसता म्हणून ताचे लागीं विचारलें. आनी ताची दिश्ट पाटी येवंक सुरू जाली तितलीच ताणें जाप दिवन म्हळें, मनीस म्हाका दिसतात, पूण रूख सरलेले बरी म्हाका दिसतात. तवळ जेजून परत्यान ताच्या दोळ्यांचेर आपले हात दवरले आनी तेदवां ताका सारकें दिसोंक सुरू जालें. तो बरो जालो आनी आतां सर्व वस्तू ताका स्पश्ट दिसोंक लागल्यो.
आनी जेजून ताका घरा पाटी धाडन म्हळें, हळ्ळेक बी वेशी जाल्यार ही गजाल कोणाकी सांगी नाका. उपरांत जेजू आपल्या शिसां सांगाता सेजारेया फिलिप्पी नांवाच्या शाराच्या भोंवतणीच्या हळ्ळ्यांक भायर सरून गेलो. वाटेर आसतना आपल्या शिसां लागीं ताणें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा? तांणी ताका जाप दिली, थोडे तूं स्नान दातार जुवांव म्हणटात, हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात, आनी हेर तूं प्रवाद्या मदलो एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त. तेदवां आपणा विशांत कोणाकी तांणी सांगिनाय म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. आनी आतां मनशा पुतान कश्ट सोंसची, मातबाऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची, ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो. तितल्यार पेद्रू ताका कुशीन आपोवन बेश्टावंक लागलो. पूण तो फाटीं सरन आपल्या शिसां मुखार पेद्रूक बेश्टावन म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना, देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगाता आपोवन तो म्हणालो, कोणीय मनीस म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव मुजे पसत आनी सुवार्ते पसत होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया, हातूंत तर ताका कितें फायदो? आपलो जीव पाटी जोडूंक मनीस कितें दिवंक सकात? ह्या अविश्वासी आनी पातकी काळार जो कोण म्हाका आनी म्हजे शिकवणेक लसता ताका मनशापूत बागेवंत देवदूतां सांगाता आपले बापाचे महिमेन येवच्या वेळार लसतलो. अध्याय 9. उपरांत तो तांचे लागीं म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, हांगा हजर आसलेल्या मदलीं तोडी देवाचें राज्य पदवेन स्थापीत जाल्लें पळयसर मरण सागची नात. 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवांक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरे विंगड सुवातेक आपोवन व्हरून गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचें आंग वस्तूर इतलें जळजळीत धोवें जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय दोणकाराक तशें करूंक असाध्य, कित्याक तितलें धोवें तें. आनी मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगाच आसलेलें बरें. आमी 3 तंबू बांदया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. कितें म्हणचें म्हूण ताकाच कळोंक ना. तितले ते भियान घाबरलेले. तितल्यार एक कुपान तांचेर दांपण घालें आनी कुपान तावन एक ताळो आयकलो, हो म्हजो मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. उपरांत तांणी सटकर्न भोंवतणी पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय ताच्या सांगाता तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवोन येतना तांणी पळयलें तें मनशापूत मेल्ल्यांतलो जिवंत जायसर कोणाक कळयनाय म्हणून जेजून तांकां ताकीद दिली. तांणी ही उतरां घट्ट मोतींत व्हेलीं. पूण मेल्ल्यांतलो जिवंत जावचें म्हळ्यार कितें अर्थ म्हणून ते एकामेकाक तर्क करतले. शेकी तांणी ताका एक सवाल केलें, तर एलिया पयलो येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगतात तें कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, वय, एलिया पयलो येवचो आसा आनी सगळें ताणें तयार करूंक आसा. तर मनशा पुतान जायतें सोसूंक जाय आनी सर्वांनी ताची बेपरवा करूंक जाय म्हणून ताचे विशांत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा तें कितें? पूण हांव तुमकां सांगतां, एलिया येदोळूच येवन जाला आनी ताचे विशांत पवित्र पुस्तकी सांगलां त्या प्रमाणें जाय तशें तांणी ताका चलयलो. आनी ते हेर शिसां लागीं पाटी येता आसतना लोकांचो जोमो भोंवतणी आसून शास्त्री तांचे लागीं तर्क करनासलेले तें तांणी देखलें. जेजूक पळयतच थंय आसलेले सक्कड अजाप जाले आनी धांवून वचून तांणी ताका स्वागत केलो. कितें तें तुमचे भितर तुमी तर्क करनासल्यात म्हणून जेजून तांचे लागीं विचारलें. तवळ जम्या भितरल्या एकल्यान जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री, मोनो देमसार लागिल्ल्या म्हज्या पुताक हांवें तुजे सरशी हाडला. तो ताचेर आयिल्ल्या क्षण ताका धरणीक आपटिता. उपरांत तो फेंड वोंगता, दांत किर्लिता आनी रूख जाता. त्या देमसाराक भायर घाला म्हूण
तुज्या शिसा लागीं हांवें परतलें, पूण तांच्यान तें जालें ना. जेजून जाप दिली, हे अविश्वासी संतते, केदोळपर्यंत तुजे सांगाता हांवें रावचें? कितलो काळ हांवें तुका सोंसून व्हरचें? हाडा ताका म्हजे सरशीं. तांणी ताका हाडलो. जेजूक पळयलोच देवसरान त्या भुरग्याक सांबाळ केलो आनी ताका धरणीक आपटिलो. भुरगो आडवो उदारो लोळून फेंड वोंगतलो. जेजून भुरग्याच्या बापाय लागीं विचारलें, कितलो तेंप तावन हाका अशें जायत आसा? ताणें जाप दिली, ल्हान तावनच. ताचो नाश करी जाय म्हूण तवळ तवळ ताका ताणें उज्यांत आनी उदकांत लोटून घालो. पूण तुजे वरवीं कांयपणी साध्य जाल्यार आमचेर दया दवर आमकां पाव. जेजून ताका म्हळें, साध्य जाल्यार? सतमंतेल्याक सर्व संगती साध्य. तितल्यार भुरग्याचो बापूय दुखां गळोवन व्हडल्यान म्हणालो, सतमंतांत धन्या, म्हजो अविश्वास पयस करूंक तुमचो म्हाका आदार दी. लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी बरोवन आयलोलो पळोवन जेजून देवसराक बेश्टावन म्हळें, भेऱ्या आनी मोन्या देवसरा, ताचे तावन भायर सर आनी परत्यान ताचे थंय केदींच प्रवेश जायनाका म्हणून हांव तुका फरमायतां. तवळ बोबो मारीत आनी भुरग्याच्यो जायत्यो वडी काडीत देवसार ताचे तावन भायर गेलो. भुरगो एक मोड्या बरी पडलो की 12 जाण तो मेला म्हणाले. जेजून ताचो हात धरून ताका उखल्लो आनी तो उठोन उबो रावलो. घरा वेतच जेजूचे शिश्य ताचे सरशीं येवन विचारी लागले, त्या देवसराक भायर घालूंक आमच्यान कित्याक जालें ना? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हे जातीचो देवसार भायर घालूंक मागण्या शिवाय दुसरो उपाव ना. थंय तावन भायर सर ते गालिलेयांतल्यान उतरतले. ते वेतात तें कोणाकच कळी जावचें ताका नाका आसलें, कित्याक ताच्या शिसांक तो शिकयत अशें सांगतालो. मनशा पुताक धर्न लोकांच्या हातांत दितले आनी ते ताका जिवेशी मारतले, पूण जिवेशी मारतच तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उठतलो. पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताचे लागीं विचारूंकय तांणी धैर घेतलें ना. ते काफारनांव येवन पावले आनी घरा पावतच तुमी वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें. पूण तांणी जाप काडली ना, कारण तांच्या मदें कोण व्हड म्हूण वाटेर आसतना तांणी एकामेकाक तर्क केल्लें. तेवां तो बसलो आनी 12 आपणा सरशीं आपोवन तांचे लागीं म्हणालो, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सक्टांचेकी निमाणो जायजय आनी सक्टांचो साकर जायजय. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांच्या मदेगात ताणें उबो केलो आनी ताका पटलून धरून तांच्या लागीं तो म्हणालो, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हज्या नांवीं घेता तो म्हाकाच घेता आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्हय, बगार म्हाका पाठयल्ल्याक घेता. जो हांव ताचे लागीं म्हळें, मेस्त्री, तुजे नांवे देवसार सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पांगडाचो न्हय देखून ताका आमी तशें करूंक आडवारलें. जेजून ताका जाप दिली, ताका आडवार नाकात. म्हज्या नांवान असर्यां करन दुसरेच घडये म्हजे विशयांत अपप्रचार करीत तसलो कोणूच ना, कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्हय तो आमचे पक्षेचो. तुमी क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणले खातीर कोणीय तुमकां एक कोप उदक पिवंक दीत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगतां, ताचें इनाम ताका केदींच चुकचें ना. जो कोण म्हाका सतमंतेल्या ह्या ल्हानां पैकी एकल्याक पातका कारण जाता, ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. तुजो हात तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कातन उडय. 2 हात आसून यमकोंडाच्या पालवानांत असल्या उज्यान तुका उडोवचें प्रास, एक हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो पांय तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कातन उडय. 2 पांय आसून यमकोंडाच्या उज्यान तुका उडोवचें प्रास, तोंटो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातका कारण जाता जाल्यार तो कोंकून काड. 2 दोळे आसून यमकोंडाच्या उज्यान तुका उडोवचें प्रास, एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राज्यांत भितर सरचें तुका कितल्याकी बरें. थंय खावपी किडो केदींच मोराना आनी जळतो उजो केदींच पालवाना. कित्याक हर एक मनशाक उज्यान नितळ करूंक जाय. मीठ बरें वय, पूण मीठच अळणी जायत जाल्यार कित्यान ताका कारसाण दिवची? तुमचें थंय मीठ आसूं दी, तेदवां तुमी एकामेका समाधानान जियेतल्यात. अध्याय 10.
जेजू थंय थावन भायर सरून जुदेया प्रांतांत आनी योर्दान न्हंय पलतडीच्या गांवांत आयलो. हांगाय लोकां जमे ताच्या फाटल्यान आयले आनी ताचे सवये प्रमाणे तांकां तो शिकोवंक लागलो. तवळ थोडे फारिझेव ताचे सरशी येवन ताका पारकूंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एक दादल्यान आपले बायलेक सोडयेतवे. जेजून तांकां फाटीं सवाल केलें, मोइजेन तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली, वेगळ्या साराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हूण मोइजेन रजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमचेच कुशेचे म्हणले खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेचे सुरवेर तावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचलीं. ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. तीं दोगांय एक जातलीं. देखून ह्या फुडां तीं दोगांनय बगार एकच. त्या पासत देवान जोडिलां ते मनीस मोडिना जावं. आनी ते सर्व घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्याच विशांत जेजू लागीं सवाल केलें. तांकां ताणें सांगलें, जो कोण आपले बायलेक सोडून दुसरे लागीं लग्न जाता तो आपले बायले विरोध प्रद्वार आदारता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रद्वार आदारता. आपल्या ल्हान भुरग्यांचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकांन तांकां ताचे सरशी हाडलीं. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेश्टायलीं. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसा लागीं तो म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात, कित्याक देवाचें राज्य तसल्यांचेंच सई. सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण देवाचें राज्य एक ल्हान भुरग्या बरी मानून घेना ताका तांतू रीग आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्यांक पटलून धरलीं आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू परत वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस ताचे सरशी धांवून आयलो आनी ताच्या पांयां सरशी दिंबी घालून ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच, देव. उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय? जिवेशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, सोरी नाका, फटसाक सांगी नाका, लुकसाण करी नाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हें सगळें म्हज्या भुरगेपणांतावनूच हांव पाळन आयलां. तवळ जेजून ताचेर मोगान घाल्ली दिश्ट पाटी काडिनासतना म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा. वच, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी कंतिश्ट जावन तो पाटीं गेलो, कित्याक ताका येतेश्ट आस्त बदीक आसलें. तवळ आपले भोंवतणी रावलेल्या शिसांचेर दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणा लागलो, ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत रिगोंक कितले कश्ट मारतले. ताची ही उतरां आयकून शिस्त तटक्क जालें. पूण जेजून तांकां परत्यान सांगलें, भुरग्यानो, देवाच्या राज्यांत रिगोंक कितले कश्ट एक खरेंपणी सुवेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राज्यांत तितले ससरायेन रिगासोना. हें आयकून ते आनिकी चड अजाप जाले आनी तशें जाल्यार कोण बाचाव जायत म्हूण एकामेकाक ते म्हणाले. तवळ जेजू आपली दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो, मनशांक तें असाध्य वय, पूण देवाक न्हय, देवाक सर्व संगती साध्य. तितल्यार पेद्रून म्हळें, आमी पळय सगळें सांडून तुजो पाटलाव केला. ताका जेजून जाप दिली, सतच हांव तुमकां सांगतां, कोणीय म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत आपलें घरदार, आवय बापायक, भावां भयणींक, भुरग्यां बाळांक, भुंयबाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां, भाव भयणी, आवय भुरगीं, भुंयबाट जोडून घेतलो. सांगाताच दगदणी ताका सुखाशी ना आनी मुखल्या काळांत ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. पूण सबार जाण जे पयले आसात ते निमाणे जातले आनी जे निमाणे आसात ते पयले जातले. आनी आतां जेरुजालेमाक सोडून वेचे वाटेर ते आसले आनी जेजू तांच्या फुडल्यान वेतलो. ताचे शीस विजमीत जाल्ले आनी ताच्या फाटल्यान वेतलो तो लोक भियेल्लो. तवळ 12 परत्यान कुशी कापोवन आपणाक वेगींच कितें घडोवंक आसा त्या विशांत तो अशें सांगी लागलो, पळया, आमी आतां जेरुजालेमाक वेतांव
थंय मनशा पुताक धरून प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांत दितले. ते ताका मरणाची शिक्षा थारायतले आनी अन्य जातींचे अधीन करतले. ते ताची केळकुळां करतले, ताचेर तिंपी उडयतले, ताका जरबंद मारतले आनी शेकी ताचो जीव काडटले. पूण तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उठतलो. तवळ जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव जेजू सरशी येवन म्हणाले, मेस्त्री, तुजे लागीं आमी मागचो एक उपकार आसा, तो तुवें आमकां करी जाय. हांवें तुमकां कितें करी जाय म्हूण तुमची अपेक्षा? विचारलें जेजून. तवळ ते म्हणाले, तूं तुजे मोहिमेंत पावतस आमचे भितरल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तुवें बसय जाय. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेणात. हांव पियेतां ती काल्स तुमी पियोवंक शकतात की? हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेवंक शकतात की? सकतांव, म्हणाले ते. तवळ जेजू तांच्या लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, आनी हांवें घेवंक जाय तें स्नानय तुमी घेतल्यात खरें. पूण कोण म्हज्या उजव्याक कोण म्हज्या दाव्याक म्हूण थारावचो तो अधिकार म्हाका ना. जांकां तें तयार केलां तांकां तें मेळटलें. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुवांचेर रागान पेटले. पूण जेजून तांकां समेस्तांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताका लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जाय नये. तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं दी, आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो समेस्तांचो गुलाम जावं दी. मनशापोती हेरांनी आपणाची साकरी करी जाय म्हूण येवंक ना, मगर आपणेच हेरांची सेवा साकरी करी जाय म्हूण आनी समेस्तांचे सोडवणे पासत आपणाचो जीवच दी जाय म्हूण आयला. अशें जेजू आनी ताचे शिस एरिकोक येवन पावले. उपरांत एरिकोतावन आपल्या शिसा सांगाता तो भायर सन वेताना लोकांचो व्हड एक जोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदवां तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुर्डो मार्गा देगेन बसून भीक मागतलो. नजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकतच, दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. सबारांनी ताका तोंड दांप म्हणून बेश्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणून तो आनिकी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शीस कुर्ड्याक आपोवन म्हणाले, धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलो काडून उडयलो आनी सटकन उठोवन तो जेजू सरशी आयलो. जेजून ताचे लागीं उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वच, तुज्या बावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजू फाटल्यानच गेलो. अध्याय 11. जेजू आनी ताचे शिस जेरुजालेमाक लागीं पावले आनी ऑलिव्हे दोंगराच्या लागसार आसलेल्या बेतफागेक आनी बेतानियाक पावतच आपल्या शिसां मदल्या दोगांक आपोवन तो म्हणालो, तुमच्या सामकार आसा ते हळ्ळेक वसा आनी थंय भितर सरतनाच तुमकां बांदून घाल्लें एक गाडवाचें शिंगरू मेळटलें. अजून पर्यंत कोणूच ताचेर बसोंक ना. ताका सोडया आनी म्हजे सरशी हाडा. आनी तुमी कितें करतात म्हणून कोणी कांय तुमकां विचारीत जाल्यार सोमयाक ताची गरज आसा आनी गरज जातच तक्षण तो तें पाटी पावीत करतलो म्हणून सांगा. शीस गेले आनी एक दारा भायल्यान उक्त्या रस्त्यार बांदून घाल्लें एक शिंगरू तांकां मेळ्ळें. तांणी तें सोडयलें. थंयच लागसार उबे आसलेल्या तोड्यांनी तुमी कितें म्हूण शिंगराक सोडयतात अशें म्हणून तांचो विचार केलो. जेजून सांगिल्ले बरीच तांणी जाप दिली आनी तांणी तांकां तें व्हरूंक सोडलें. शिंगराक तें जेजू सरशी हाडून आयले आनी आपले दगले तांणी ताचेर सोडून घाले. उपरांत जेजू ताचेर सोडून बसलो. लोकां जम्यांत जायत्यांनी आपले दगले वाटेर हांतुळ्ळे. हेरांनी शेतां मळ्यांनी बेंडल्ले रुखा झाडांचे ताळे वाटेर शिंपडायले. आनी मुखल्यान आनी फाटल्यान वेतलो तो लोक बोब मारूंक लागलो, होसान्ना, सर्वेस्पराचे नांवी येतल्याक स्तुती जावं. आमच्या बापा दाविदाचें राज्य उदेव, ताका आनंद जावं. होसान्ना अत्युन्नत देवाक. अशें तो जेरुजालेमा भितर सरतच देवाळाक गेलो.
थंय सर्व वस्तू भोवून पळोवचे भितर काळोख जावन आयलेले निमती तो आपल्या 12 शिसां सांगाता बेतानियाक भायरसन गेलो. दुसऱ्या दिसा बेतानियातावन पाटी येताना जेजूक भूक लागली आनी वाटे देगेर चिक्के पयसार पालेल्लो अंजुराचो एक रूख पळोवन ताचेर कांय मेळत गाय म्हूण तो सोदूंक गेलो. पूण मुळांत येतच ताचेर पानां शिवाय दुसरें कांय ताका मेळ्ळें ना. तो अंजुरां जावचो वेळ न्हय आसलो. तो त्या रुखाक म्हणालो, ह्या फुडां कोणूच मनीस केदींच तुजें फळ खावंक पावना जावं. आनी ताणें अशें म्हणलें ताच्या शिसांनी आयकलें. ते जेरुजालेमाक पावतच जेजू देवळांत भितर सरलो आनी थंय विकतेल्यांक आनी घेतेल्यांक भायर धांवडावंक लागलो. चिनवाऱ्यांचे मांड आनी पारवे विकतेल्यांच्यो बसका ताणें उमत्यो गेल्यो. तितलेंच न्हय, देवळांतल्यान कसलोच माल हाडूंक व्हरूंक कोणाकच ताणें सोडलें ना. उपरांत लोकांक शिकोवन दिवन तो म्हणालो, म्हजें घर समेस्त परजांक मागण्याचें घर म्हूण आपयतलें अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा न्हय. पूण तुमी तें केलां सोरांचें भुंयार. हें आयकून प्रधान याजक आनी शास्त्री ताका कशें काबार करचो म्हणलें सोदण्यार पडले. पूण लोक सकट ताचे शिकवणेक अजाप पावतलो देखून ताका ते भियेताले. आनी सांज जातच तो आनी ताचे शिस शारा भायर गेले. सकाळीं ते आपले वाटेन वेता आसतना अंजुराचो रूख फाळ पर्यंत सुकोवन गेल्लो तांणी देखलो. तोवळ आदल्या दिसा घडिल्ले संगतेचो पेद्रूक उगडास आयलो आनी जेजू लागीं तो म्हणालो, मेस्त्री, पळय, तुवें शिराप गेल्लो अंजुराचो रूख सुकोवन गेला. जेजून जाप दिवन म्हळें, देवाचेर बावार्थ दवरा. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, कोणी ह्या दोंगराक उठ आनी दर्यांत वचून पड म्हणून सांगून आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपणें कितें सांगलां तें घडटलें म्हूण सतमानीत जाल्यार तें ताणें सांगलेल्या बरीच जातलें. देखून हांव तुमकां सांगतां, कितें सकट मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमाना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. ह्या शिवाय मागण्याक तुमी उबे रावतना कोणाचेरय तुमकां कांय पुणी विरोध आसल्यार तें बक्षिया. थवळ सर्गीचो तुमचो बापय तुमची पातकां बक्षितलो. जेजू आनी ताचे शिस परत्यान जेरुजालेमाक आयले आनी तो देवळांत भोंवन आसतना प्रधान याजक, शास्त्री आनी जुदेवांचे मातबारी ताचे सरशी येवन विचारी लागले, खंयच्या अधिकारान तूं हें सगळें करताय? अशें करूंक तुका कोणें अधिकार दिला? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हांव तुमकां एक सवाल करतां आनी म्हाका तुमी जाप दिशात जाल्यार खंयच्या अधिकारान हांव हें सगळें करतां म्हूण तुमकां सांगतां. सांगा म्हाका, जुवांक स्नान दिवचो अधिकार खंय तावन मेळिल्लो? देवातावन की मनशातावन? तवळ ते एकामेका तर्क करूंक लागले. आमी कितें म्हणचें? देवातावन म्हणून जाल्यार तर तुमी ताका कित्याक सतमनलो ना म्हणून तो विचारतलो. मनशातावन म्हूण म्हणयावे. जुवांव निजाकी एक प्रवादी म्हूण समेस्त ताका मानताले देखून लोकांक ते भियेताले. आमी तें नेणाव म्हणले ते जेजूक जाप दिवन. तवळ जेजून तांकां सांगलें, तर खंयच्या अधिकारान हें सगळें हांव करतां तें हांव तुमकां सांगचो ना. अध्याय 12. उपरांत जेजू तांचे लागीं ओपारेंनी उलोवंक लागलो. तो म्हणालो, एक मनशान एक दाका मळो लायलो. ताचे भोंवती ताणें वोय घाली आनी फळांचो रोस काडूंक गाणया फोंड खणलो आनी पारो करूंक एक बुरूज बांदले. उपरांत मळो व्हंकलांच्यांक गेणीक दिवन तो परगांवाक गेलो. दाको खुंडचो वेळ येतच गेणी बाबती मेळूंक आसलेल्या फळाचो वांटो वसूल करच्याक ताणें एक साकराक व्हंकलां सरशी धाडलो. पूण व्हंकलांनी ताका धर्न मारलो आनी रित्या हातांनी ताका पाटीं धाडलो. धनयान परत्यान तांचे सरशी आनी एक साकराक धाडलो, पूण तांणी ताची तकली फोडली आनी ताचे विकळाप केले. धनयान परत्यान आनी एकल्याक धाडलो आनी ताका ताणें जिवेशींच मारलो. तरी हेरां साबारांक ताणें धाडले, पूण व्हंकलांच्यांनी थोड्यांक धर्न मारले आनी हेरांक लागाड काडले. शेकी ताणें धाडूंक उरलेलो म्हळ्यार एकलोच, ताचोच चड मोगाचो पूत. म्हज्या पुताक पुणी तें मर्याद दितले म्हूण चिंतून ताका ताणें तांचे सरशी धाडलो. पूण ते व्हंकलांचे एकामेका लागीं म्हणाले, अळे, हो सगळ्या दायजाचो वारीसदार. येया, ताका आमी लगाड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें.
आनी ताका तांणी दर्न जिवेशी मारलो आनी ताचें मोडें दाका मोळ्या भायर उडयलें. आनी आतां त्या दाका मोळ्यांचो धनी कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? तो येतलो आनी त्या वक्लांच्यांक नास करतलो आनी आपलो दाका मोळो हेरांक घेणीक दितलो. पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन आसलेलें तुमी वाचलां न्हय? बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडुल्लोच फातर जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्पराचें काम तें, आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. ही ओपार आपणांकच मारली म्हूण ते समजाले. ताका ते खैद करते आसले, पूण लोकांची तांकां भिरांत आसली देखून ताका सोडून ते चलतच रावले. उपरांत जेजूक ताच्याच उतरांनी सांपडावन घाली जाय म्हणल्या उद्देशान थोडे फारिजेव आनी थोडे हेरोदीचे पक्षदार ताचे सरशी आयले आनी म्हणाले, मेस्त्री, तूं एक सत्वादी म्हूण आमी जाणाव. तूं कोणीय मनशाची पर्वा करिनाय. कित्याक मनशांच्या तोंडा पुरतें उलोवंक तुका कळना. बगार सता प्रमाणे देवाची वाट तूं शिकयताय. सांग आमकां, रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक समा की विरोध? आमी तो फारीक करी जाय की करूंक नजो? जेजू तांचो गात जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात? एक नाणें हांगा हाडा, हांव तें पळयतां. तांणी ताका एक नाणें हाडून दिलें. तवळ जेजून तांचे लागीं विचारलें, कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी? तांणी जाप दिली, चक्रवर्तीची. जेजू तांकां म्हणालो, तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया, देवाचें देवाक दिया. इतलें आयकून ते सर्व ताचे विशांत अजाप पावले. उपरांत सादुसेव जिवंतपण ना म्हणटले ते जेजू सरशी येवन अशें सवाल करूंक लागले, मेस्त्री, मोयजेन आपल्या कायद्यांत आमकां अशें बरोवन घालां, एकल्याचो भाव मरतना आपणाक भुरगें नासतना आपल्या बायलेक सोडून वसात जाल्यार सरल्याच्या भावान ताचे विधव बायले लागीं लग्न जावन सरल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय. तर 7 जण भाव आसले. मालगडो एक स्त्रिये लागीं लग्न जालो आनी भुरगें नासतना मरण पावलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मरण पावलो. आनी तिसऱ्यांनी तशेंच केलें. उपरांत एकल्या फाटल्यान एकल्यान 7व्यान पर्यंत तिका लग्न करून घेतली, तरी एकल्याकीय भुरगें जालें ना. शेकी सकटां फाटल्यान ती स्त्री मरण पावली. तर मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा दिसा ती कोणाची बायल जातली? ते 7 भाव तिचे लागीं लग्न जाल्ले न्हय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजण ना. देवाच्या सामर्थ्य विशयान ती कळीत ना. देखूनच तुमी फटवून पडल्यात न्हय? मेल्ल्यांतले जिवंत जातच दादले तशें स्त्रियो सर्गेच्या आंजां बरी जातली. देखून तांकां लग्न आसचें ना आनी मौन पावुल्ले जिवंत जातात म्हणले विशांत मोयजेच्या ग्रंथांत जळत्या बोल्या विशांत बरोवन आसा तें तुमी वाचूंक ना कितें? थंय देव मोयजे लागीं उलोवन म्हणटा, हांव देव अब्राहमाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. जिव्यांचो देव तो, मेल्ल्यांचो न्हय. देखून तुमी पुरते चुकोवन पडल्यात. शास्त्र्यां मदलो एकलो जेजू सादुसेवा लागीं करतलो त्या तर्काक कान दिवन आसलो. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर्व उपादेसां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपादेस हो, आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव, तो एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास वर्तो उपादेस दुसरो ना. तोवळ तो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें. देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हें सर्व होम बेटोवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्तें. ताची जाणटेकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राज्यांतावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. परत्यान जेजू देवळांत शिकोवन आसतना तो अशें सवाल घाली लागलो, ख्रिस्त दाविदाचो पूत म्हणून शास्त्री म्हणटात तें कशें?
दाविदानच पवित्रत्म्याच्या प्रेरणाकाल म्हळा, अशें म्हळें सर्वेस्परान म्हज्या सुम्याक, बस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव कर तुज्या वैरीक तुज्या पांयां तळा हांवें घालीसर. अशें दावीदच ताका सोमी म्हणून उलो करता जाल्यार तो ताचो पूत जावचो कसो? लोकांचो तो व्हड जोमो जेजूक कुशेन आयकून आसलो. तेदवा आपले शिकवणेन तो तांकां सांगी लागलो, शास्त्र्यांची सत्राय घेया, पांय आंगोळ नेसोन भोवोंक, पेंटे सालांत सक्टांचो सलाम जोडूंक, सिनेगोग सभेंत मुखली बसका आनी जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां भारीच खुशी. लांब लांब मागणी करून ते विधवींची घरां गिळटात, तांकां मेळटली कठीण केस्त. उपरांत जेजू देवाळाच्या खजाना सामकार बसून आसता लोक धर्म पेटेंत दुडू घालतलो तें पळयोवन आसलो. सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले. तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली. तिणें तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले. तवळ आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगतां, हे धर्म पेटेंत दुडू घाल्ल्यां भितर सक्टांपरास चड हे दुर्बळे विधवीन घालें. कित्याक हेरां सक्टांनी आपले ग्रेस्तकायेन भरोवन उरलेल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडच तांतू घालें. अध्याय 13. जेजू देवाळांतलो भायर वेताना ताच्या शिसां मदलो एकलो म्हणालो, पळय मेस्त्री, कसले फातर हे, कसली बांदपां ही? जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, ही सर्व व्हड बांदपां तूं पळयताय मू? हांगा फातराचेर फातर उरचो ना, सक्कडी कोस्त लावन घालतले. देवाळाच्या सामकार ऑलिवे दोंगरार तो बसून आसतना पेद्रू, जाकोब, जुवांव आनी आंद्रे ताचे सरशी येवन गुटान विचारी लागले, सांग आमकां, ह्यो सर्व संगती केदाळा घडतल्यो आनी ह्यो सर्व संगती घडचो वेळ लागीं पावला म्हूण आमकां दाखोवन दिवंक गुर्त कसलो? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, कोणेय तुमकां टकयनाशें सत्राय घेया. सबार जाण म्हजे नांवी येतले आनी हांवूच क्रिस्त म्हणटले आनी सबारांक फटयतले. लागशिल्ल्या गांवांनी जाल्ल्या झगड्यांचो आवाज आनी पयशिल्ल्या गांवांनी जाल्ल्या झुजांची खबर आयकून तुमी घाबर नाकात. ह्यो संगती घड जायस, तरी तितल्या भितरच अंत आयलो म्हूण न्हय. राष्ट्र राष्ट्राचेर आनी राज्य राज्याचेर झुजाक देंवतलें. थंय हांगा भुंयकांपण्यो जातल्यो आनी दुकोळ पडटलो. हें सर्व नव्या काळाच्या जल्माच्यो येणो म्हणयेत. पूण तुमी तुमची सत्राय घेया. तुमकां ते निती सभा मुखार ओडून व्हरतले. सिनेगोगांनी तुमकां मारून बडयतले. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून अधिपती आनी राया हुजीर तुमकां उबे करतले. तुमच्या भावार्थाची रुजवात दिवंक तुमकां तो एक संदर्भ जातलो. पूण अंत येवचे आदीं सर्व परजां मदें सुवार्ता परगट जावची गरज. तुमकां धर्न तुमची जडती करच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें तें तुमी पयलें चिंता करिनाकात. पूण ती वेळ घडी येताना कितें तुमच्या मोतींत उजवाडा येता तें उलया. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बगार पवित्रत्मो तुमच्या मारिफात उलयतलो. भाव भावाक आनी बापोय आपल्या भुरग्याक जिवेशी मारच्याक धर्न दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. तुमी म्हजे पाटलावदार देखून सक्कट तुमकां द्वेशितले, पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. पूण विनाशकारी मुर्ती पवित्र स्थळार उबी आसतली तुमी पळयताना हें वाचतलो ते कितें म्हूण समजो. तवळ जुदेयांत आसात ती दोंगराक पळोवन दवो. पाक्यार आसा तो आपल्या घरांतलो सामान काडूंक म्हूण सकला देंवोन घरा भितर वसना जावं. शेतांत आसा तो आपले वस्तूर हाडूंक म्हूण पाटी वसना जावं. हा, बिरमो त्या दिसांनी गर्भिण्यांची आनी पानो दितेल्यांची. ह्यो संगती हिवाळांत घडनाशें मागा. तवळ येतले व्हड संकश्ट. देवान रचल्ल्या संवसाराच्या आरंभातावन आज पर्यंत तसले कश्ट आयिल्ले नात आनी फुडेंय येवते नात. आनी सोम्यान ते दीस मोटवे करूंक नातले जाल्यार नर मनीस वाचतो ना. पूण आपल्या विंचलेल्या पासत ते दीस ताणें उणे केल्यात. तेदवा अळे क्रिस्त हांगा आसा वा तो थंय आसा म्हणून कोणी तुमकां सांगीत तुमी सतमानी नाकात. टक्की मनीस येवन आपूण क्रिस्त वा प्रवादी म्हणून सांगतले आनी आपणांक थांकत जाल्यार देवाच्या विंचलेल्यांक सयत फटोवंक पुरो तसल्यो खुणा आनी असर्यां करतले. पूण तुमी चतूर रावा. पळया,
हांवें तुमकां सर्व संगती पयलेंच सांगल्यात. त्या दिसांनी ते संकश्ट काबार जातच सुर्याक काळबण पडटली, संद्र प्रकाश दिवचो ना, मोळबारतांव नेकेत्रां सकला पडटलीं आनी अंतराळाच्यो सक्त्यो सुलगतल्यो. तवळ व्हड पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर देंवोन येतेल्या मनशा पुताक समेस्त देखतले. उपरांत तो आपल्या दुतांक धाडटलो आनी संवसाराच्या चारीय कुशींतावन दिगंतातावन दिगंतापर्यंत आपल्या विंचलेल्यांक तो जमो करतलो. अंजुराच्या रुखातावन हो एक पाठ शिका. ताच्यो खांदयो मोव जावन कोंबरे फुटोंक जाले म्हणटना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात. तशेंच ह्यो सर्व संगती घडलेल्यो तुमी पळयतना अंत लागीं पावला, दारवाट्यारच आसा म्हूण समजोन घेया. सत हांव तुमकां सांगता, हे सर्व गडासर ही संतत अंतरचिना. अंतराळ आनी भुमी सरतली, पूण म्हजीं उतरां केदींच सरची नात. तरी पूण तो दीस वा ती घडी केदाळा येतली तें बापाक एकल्याक शिवाय हेर कोणाकच, सर्गींच्या दुतांक वा पुताक लेगून कळीत ना. सत्रायन रावा, जागरण करा. तो वेळ केदाळा येत म्हूण तुमी नेणात. ती वेळ घडी पळणार वेतल्या एका मनशाक आपल्या साकरांक एक एक जबाबदारेचें काम दिवन घर राखवल्याक जागृत कर म्हूण सांगून आपलें घर सोडून गेल्ले बरी. देखून तुमी जागृत रावा, कित्याक घरचो धनी केदाळा येत, सांजेर की मोद्यानेर, कोंब्या सादार की उजवाडटना हें तुमी नेणात. नाजाल्यार तो अवचित येत आनी तुमी न्हिदोन पडल्यात तें पळयत. तुमकां हांव सांगतां तें सक्टांक सांगतां, जागे रावा. अध्याय 14. पास्काचे आनी बेकामीर उंड्याचे परबेक 2 दीस आसले. प्रधान याजक आनी शास्त्री जेजूक कशें हिकमतेन धरचो आनी जिवेशी मारचो म्हणून गुटमळ करी लागले. पूण परबेच्या दिसा नाका लोक कांय उसांबळ जायत ते म्हणाले. जेजू बेतानियांत खोडकार सिमांच्या घरा गेल्लो. थंय तो जेवणार बसोन आसतना एक स्त्री एक चंद्रकांती सिसलेंत मोलादीक जटामांसी सुगंध तेल घेवन आयली आनी ती सिसली फोडून जेजूच्या मस्तकार तिणें तें वतलें. हें पळोवन थंय आसलेल्यां भितरले थोडे संतापले आनी आपणायतल्याक म्हणाले, ह्या तेलाचो असोय विबाड करचो कित्याक? असलें तेल 300 रुपयां प्रास चड मोलाक विकयेतें आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांट येतो. देखून रागान तांणी तिका बेश्टायली. पूण जेजू म्हणालो, सोडा तिका, कित्याक तुमी तिका दोस्तात? म्हजे थंय तिणें एक उत्तीम करणी केली. दुर्बळीं तुमचे मदें सदांच आसात आनी तुमकां खुशी आसा तेन्ना तुमी तांकां बरेपण करयेत, पूण हांव सदांच तुमचे सोमे आसचो ना. हिका कितें तांगता तें हिणें केलें. म्हज्या निकेपाक म्हूण पयलेंच म्हजे कुडीक हिणें तेल मागलें. सतच हांव तुमकां सांगतां, जंय जंय सगळ्या संवसारार ही सुवार्ता परगट जातली, त्या सर्व सुवात्यांनी तिणें केल्ली ही करणी तिच्या उगडासाक सांगतले. उपरांत 12 एकलो जुदास इस्कारियोत जेजूक पराधीन करच्या उद्देशान प्रधान याजका सरशी गेलो. तो आयलोलो उद्देश समजोन ते भोव खुशी जाले. देखून ताका तांणी दुडू बसायलो. तो वळताम जेजूक धरून दिवचो एक बरो संदर्भ तो सोदूंक लागलो. बेकामीर उंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार शीस जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचोन तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय? तोवळ आपल्या शिसा मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शाहारा भितर वसा. थंय खांदार उदकाचो कोळसो दवरून वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वसा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धनयाक अशें सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसा सांगाता पास्काचें जेवण जेवचें म्हजें जेवणा साल खंय आसा? तवळ सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो. थंय आमकां तयार करा. शीस भायर सरून गेले आनी शहराक पावले. थंय ताणें सांगिल्ले बरीस तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्काचें जेवण तयार केलें. सांज जातच तो आपल्या 12 शिसा सांगाता आयलो. पंक्तीर बसून जेवता आसतना तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, तुमचे मदलो एकलो म्हजे सांगाता जेवता तो म्हाका गाथान पराधीन करतलो. शीस आकांतले आनी एक एकलोच हांव तो म्हणून ताचे लागीं विचारूंक लागले. जेजू म्हणालो, तो 12 एकलो
म्हज्या सांगाता पलंगाणांत हात घालता तो. मनशापूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें, पूण कोणा मुखांतर मनशापूत पराधीन जाता ताका धिक्कार. जल्मुकूच नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितच तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें खाल्स घेतली, देवाक अर्गां दितच ती तांकां वांटली आनी ते समेस्त तांतलें पियेले. आनी तांकां तो सांगी लागलो, हें म्हजें रगात, सल्लो तीर करता तें, समेस्त मनशा पासत वारयलेलें. सतच हांव तुमकां सांगतां, देवाच्या राज्यांत नव्यान पियसर ह्या फुडां ताका फळांचो रोस हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जातच ते ऑलिव्हेत दोंगराक भायर सरून गेले. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमी समेस्त म्हजे वयलो विश्वास खणतेल्यात, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गवळ्याक हांव जिवेशी मारतलों आनी हिंडाचे बकरे दुसपडटले. पूण म्हाका जिवंत उठयले उपरांत तुमच्याकी पयलें हांव गलिलियाक वेतलों. ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, हेरा सकटांक तुजेर विश्वास चुकात जाल्यारय म्हाका चुकचो ना. पूण जेजून ताका सांगलें, सतच हांव तुका सांगतां, आयचे राती कोंब्यान 2 पावटी साद घालच्या आदीं 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. पूण पेद्रू बासून म्हणालो, तुज्या सांगाता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यारय हांव तुका नाकारचो ना. आनी सक्कडी तेच परी म्हणाले. आनी ते गेत्सेमनी नांवाच्या एक मळ्याक येवन पावले. थंय आपल्या शिसांक तो सांगी लागलो, हांव मागणें करीसर तुमी हांगा बसा. आनी पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो आनी दुखेस्त आनी कंतिश्ट जावंक लागलो. आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता. तुमी हांगा रावा आनी म्हज्या सांगाता जागरण करा. आनी चिक्के पयस वचून तो दर्नीर सरपडलो आनी साध्य जाल्यार ती कश्टांची घडी आपणा वयली उतरून वचो म्हणून मागी लागलो. तो म्हणालो, आब्बा बापा, सर संगती करूंक तुका साध्य आसा. म्हजे वयले हे संकश्ट निवार. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बगार तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिसासरशी आयलो आनी ते न्हिदोन आसले तें पळयोवन पेद्रूक तो म्हणालो, सिमांव, तूं न्हिदलाय? 1 घंटो भर जागो रावंक तुज्यान नजो जालें? तुमी ताळणेक सांपडनाशें जागे रावा आनी मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत. तो परत्यान गेलो आनी त्याच उतरांनी मागे लागलो. परत्यान आयलेल्या वेळार शीस न्हिदोन पडलेले ताका दिसले. ते तितले न्हिदेन पिकलेले आनी ताका कितें जाप दिवची म्हूण तांकां कळ्ळें ना. तो तिसऱ्यान पाटी आयलेल्या वेळार तांकां म्हणालो, कितें आनीकी न्हिदोन विशेव घेतात? पुरो, वेळ लागीं पावलो. आतां मनशा पुताक धरून कोट्या मनशाच्या हातांत दितले. उठा, आमी या, म्हाका पराधीन करतलो आयला. अशें तो उलोवन आसतनाच जुदास, 12 एकलो मुखार आयलो. ताचे सांगाता तालवारी आनी दांडे घेवन आयलोलो व्हडयेक जोमो आसलो. तांकां प्रधान याजकांनी, शास्त्र्यांनी आनी मातबाऱ्यांनी धाडलेले. पराधीन करतेल्यान तांकां एक गुर्त दिल्लो, जाका हांव उमो दितां तोच तो, ताका धरा आनी 17 वरा. तो येतच शीदा जेजू सरशी वचून मेस्त्री म्हणालो आनी ताणें ताका उमो दिलो. तोवळ हेरांनी ताका घट्ट धरलो. तेदना सरशी आसलेल्या मदल्या एकल्यान आपली तालवार भायर काडून श्रेश्ठ याजकाच्या एका नौकाराचेर मारली आनी ताचो कान कापून सोडलो. जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सोराक धरूंक आयलेल्या बरी तालवारी आनी दांडे घेवन म्हाका तुमी धरूंक भायर सन आयल्यात. दिसान दीस हांव देवळांत तुमच्या मदेगांत शिकयत आसतलों आनी तुमी म्हाका धरलो ना. पूण आतां पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें पूर्ण जाय. इतल्यार शीस सकड ताका सांडून पडले. पूण एकलो तरणाटो उक्त्या आंगार फकत एक सणाची वोल पांगरून जेजू फाटल्यान वेतालो. ताका तांणी धरलो, पूण तो वोल तांच्या हातांत सोडून विणगोस तांच्या तावन पळोवन दवलो. उपरांत जेजूक ते श्रेश्ठ याजका हुजीर व्हरून गेले. थंय प्रधान याजक
शास्त्री आनी मातबारी जमो जाल्ले. तेणे पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान वचून श्रेष्ठ याजकाच्या राज आंगणान भितर सरलो आनी थंय राखवल्या सांगाता उज्या सरशी बसून दग घेवंक लागलो. तवळ प्रधान याजक आनी सगळी सानेद्रीन सभा जेजूक मरणाचें फर्माण दिवचे खातीर खंयचीय एक साक्ष मेळात गाय म्हूण सोदताली, पूण एकी तांकां मेळ्ळी ना. सबार जाण मुखार येवन ताचे विरोध फट साक्ष सांगी लागले, पूण तांच्या साक्षींक एकामेका ताळ पडले ना. शेकी थोडे जाण उठले आनी ताचेर फट फिर्याद मांडून म्हणाले, हातांनी बांदिल्लें हें देवाळ हांव मोडटलों आनी हातांनी बांदूंक नातलें आनी एक देवाळ 3 दिसांनी हांव उबारतलों म्हूण ह्या मनशान म्हणलें आमी आयकलां. तशें जाल्यारय तांच्या साक्षींक एकामेका ताळ पडले ना. तेदवा श्रेष्ठ याजकान सभे मुखार उबो रावन जेजू लागीं अशें विचारलें, तुजे विरोध हांणी हाडलेल्या फिर्यादींक तूं कांयच जाप दिनाय? पूण जेजू जाप काडिनासतना वोगोच रावलो. तोवळ श्रेष्ठ याजकान परत्यान ताका सवाल करन म्हळें, तूं क्रिस्त सदैव देवाचो पूत वय? जेजून जाप दिली, वय, हांवूच तो. आनी मनशा पुताक सर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसून आसलोलो आनी अंतराळाच्या कुपांचेर देंवन आयलोलो तुमी पळयतल्यात. तितल्यार श्रेष्ठ याजक आपलें वयलें वस्तूर पिंजून म्हणालो, आनीक आमकां साक्षींची गरज कितें? पळया, ताणें केल्ली देवनिंदा तुमीच आयकली. आतां तुमचो अभिप्राय कितें? तांणी सक्तांनी ताका मरण फावो म्हणून तीर्प दिलें. तेव्हां थोडे ताचेर तिंपी उडोवंक लागले. ताच्या दोळ्यांक वस्तूर बांदून आनी ताका मुठी मारून, कोण म्हूण पारकून आमकां सांग पळोवया म्हणटले. आनी थंय आसलेले नौकर ताका थापडा वयर थापड मारतले. तेणे पेद्रू आनीकी सकला आंगणांत आसलो. श्रेष्ठ याजकाच्या साकरण्या मदली एकली तेणे पाशार जाताना पेद्रू दग घेवन आसलोलो तिका जळकलो. तिणें ताका बरोकन पळोवन म्हळें, तूंय नजरेतगार जेजू सांगाता आसलोय? पूण पेद्रू नाकारन म्हणालो, हांव नेणा. तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी थंय तावन उठोवन दारवाट्यांतल्यान भायर वेताना परत्यान ते साकरणेन ताका देखलो आनी थंय आसलेल्या लागीं ती म्हणाली, होय तांच्या मदलो एकलो. पूण परत्यान ताणें नाकारलें. थोड्या वेळा उपरांत तेणेंच सरशीन आसलेले पेद्रू लागीं म्हणाले, नीज जावन तूं तांचे भितरलो एकलो. दुबाव नासता तूं एक गालेलियागार. तितल्यार पेद्रू आपणाचेर शिराप मागून सपूत घाल म्हणालो, हांव त्या मनशाक वळखाच ना. आनी ते घडये कोंब्यान दुसऱ्यान साद घालो. तवळ पेद्रूक उगडास आयलो जेजून ताका सांगिल्ल्या उतरांचो, कोंब्यान 2 पावटी साद घालच्या आदीं 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. आनी तो सगळोच गळ्ळो आनी रडोंक लागलो. अध्याय 15. उजवाडिल्ल्या फरा प्रधान याजकांनी मातबाऱ्यांक आनी शास्त्र्यांक सांगाता घेवन म्हणजे सगळी नितीसभा जमोवन ठराव घेतलो. उपरांत जेजूक तांणी खोडो घालून व्हेलो आनी पिलाता अधीन केलो. पिलात जेजूक विचारी, तूं जुदेवाचो राय? जेजून जाप दिवन म्हळें, तें तूं सांगताय. प्रधान याजकांनी ताचे विरोध सबार फिर्यादी मुखार हाडल्यो. देखून पिलातान ताका परत्यान सवाल केलें, इतल्यो फिर्यादी तुजेर ते मांडटाना तूं कांयपुणी जाप दिनाय मू? तरी जेजून कसलोच शब्द काडलो ना तें पळोवन पिलात विस्मीत पावलो. परबेच्या संदर्भार बंदिवाना मदल्या लोकान मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची रिवाज आसली. एक काटकायेच्या वेळार कुणी केल्ले थोडे जण त्या वेळार बंद्यांत आसले. तांचे मदलो बाराब्बास एकलो. लोकाच्या जम्यान पिलाता मुखार येवन ताणें हरशें केल्ले बरीस एक कैदीक सोंड दी जय म्हणून मागलेल्या वेळार पिलातान तांकां जाप दिवन म्हळें, जुदेवाच्या रायाक हांवें तुमकां सोंड दी जय म्हूण तुमची कुशी? प्रधान याजकांनी फकत मोसरान ताका दंड दिला म्हूण ताका समजाल्लें. बाराब्बासाक सोंड दी जय म्हणून पिलाता लागीं मागोवंक प्रधान याजकांनी लोकांक शिकोवन दिवन साळयल्लें. पिलातान तांचे लागीं परत्यान विचारलें, तर जुदेवाचो राय म्हूण तुमी आपयतात ताका हांवें कितें करी जय? ताका कुर्सार मार म्हणून लोकान बोबाट मारली. तवळ पिलात तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक? कितें चूक ताणें केल्या? पूण ते आनीकी व्हडल्या ताळ्यान उपराट्यो बोबो मारन म्हणाले, ताका कुर्सार मार. तितल्यार लोकांक खुशी करचे खातीर पिलातान तांकां बाराब्बासाक सोडून दिलो. पूण जेजूक जेरबांद मारून कुर्सार जोडच्याक तांचे अधीन केलो. तवळ शिपायांनी जेजूक राजांगणा भितर व्हरून
ताचे भोंवतणी आपलो पंगड एकठांय केलो. उपरांत एक रक्तांबर वस्तूर ताका नेसयलें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताचेर घालो. उपरांत ते नमान कर म्हणूंक लागले, नमान तुका जुदेवांच्या राया. आनी नळान ताच्या मस्तकार मारतले, ताचेर तिंपी उडयतले आनी दिम्यो मोडून ताका नमस्कार करतले. शेकी ताची केळकुळां कर्ण जाल्या उपरांत तांणी ते रक्तांबर वस्तूर काडलें आनी ताचेंच वस्तूर ताका नेसयलें आनी ते ताका कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. सिरेनगार सिमाव आल्सेंद्र आनी रूफ हांचो बापूय नाडान तावन ते वाटेन आपल्या घरा पाटी वेतालो आनी ताका तांणी जेजूचो कुरीस वावोंक बळ केलें. उपरांत गोलगोता नांवाचे सुवातेर ते ताका हाडून आयले. गोलगोता म्हळ्यार कट्ट्याची सुवात म्हणलो अर्थ. थंय रक्ताबोळ भरशिल्लो वायन तांणी ताका पिवंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. उपरांत तांणी ताका कुर्सार जोडलो. ताची आंग वस्तुरां कोणाक कितें मेळटा म्हूण सोडती घालन तांणी वांटून घेतलीं. जेजूक कुर्सार मारतना सोडुणें सकाळींची 9 वरां जातीत. ताच्या अपराधाची कळोवणी अशी बरोवन घाल्ली, जुदेवांचो राय. जेजू सांगाता 2 सोरांकी कुर्सार मारले, एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक ताच्या दाव्याक. आनी ते वाटेन वेतले ताची निंदा करतले आनी आपली तकली हालोवन म्हणटले, वा, तूं देव मंदीर नास करून 3 दिसांनी तें परत्यान उबारतलोय न्हय? तर आतां कुर्सावयलो सकला देव आनी तुकाच बचाव कर. तेच परी प्रधान याजक आनी शास्त्री ताची केळकुळां करून एकामेका म्हणटले, हेरांक ताणें बचाव केली, पूण आपणाकच बचाव करूंक तो सकाना. क्रिस्त इस्रायेलाचो राय कुर्सावयलो आतां देवो पळया, तो वळ आमी ताका सतमंताव. ताच्या संगता कुर्सार जोडलेलेय तेच परी ताची निंदा करताले. सुमार 2 पार जाताना सगळे पृथ्वेचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यान उरलो. वरां 3 जाताना जेजून व्हडल्या ताळ्यान बोबमान म्हळें, एलोई एलोई लामा सबक्तानी. तशें म्हळ्यार, म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? हें आयकून लागसर आसलेले तोडे, पळय, तो एलियाक उलो करता म्हणाले. तितल्यार एकल्यान धांवोन वचून एक दर्या आळमें शिरक्यांत बुडोवन हाडलें आनी एक बोडयेक शिरकावन जेजून तांतलें साकी सारकें ताच्या वोंटांक धरलें आनी म्हळें, रावा, एलिया ताका सकला देवोवंक येता जाल्यार पळया. तितल्यार जेजून व्हडल्या ताळ्यान बोबमान प्राण केलो. तेवा देवाळाचो पडदो वयर तावन सकला पर्यंत पिंजोवन 2 फाळे जालो आनी कुर्सा मुखार उबो आसलेलो शतापती जेजू मेल्ली रीत पळोवन म्हणालो, हो मनीस नीज जावन देवाचो पूत. थोड्यो स्त्रियोय थंय पयस उब्यो रावून ह्यो संगती पळयतल्यो. तांचे मदें मोरी मागदलेन आनी धाकट्या जाकोबाची आनी जुजेची आवय मोरी आनी सालोमे. जेजू गालिलियांत आसतना तांणी ताचो पाटलाव केल्लो आनी ताची सेवा साकरी केल्ली. हांचे शिवाय ताचे संगता जेरुजालेमाक आयिल्ल्यो हेर स्त्रियोय सबार आसल्यो. सांज जाल्या उपरांत तो दीस तयारायेचो म्हणजे साबता आदलो दीस. जुदेवांच्या श्रेष्ठ सभेचो एक मानेस्त सांदो आरिमातेयचो जुजे देवाच्या राज्याची वाट पळोवन आसलेलो तो दैरान पिलाता सरशी गेलो आनी जेजूची कूड मागी लागलो. तितल्या भितरच जेजू मोर्न पावलो म्हूण पिलात अजाप जालो. देखून शतापतीक आपोवंक धाडून जेजू येदोळूच मोर्न पावला वयवे म्हूण ताचे लागीं ताणें विसार केलो आनी शतापती लागचें समजून घेतच जेजूची कूड ताणें जुजेक सोडून दिली. जुजेन एक सणाचें लुगाट मोलाक हाडलें. जेजूक ताणें कुर्सावयलो देंवोवन त्या लुगटांत गुटलायलो आनी कडपांत पोकोरलेल्या एका फोंडांत ताका दवरलो आनी समाधेच्या तोंडाक एक शिळा लोळयली. पूण मोरी मागदलेन आनी जुजेची आवय मोरी ताची कूड खंय केपिली तें पळयोवन आसली. अध्याय 16. साबत काबर जातच मोरी मागदलेनान जाकोबाचे आवयन मोरयेन आनी सालोमेन वचून जेजूची कूड मागच्याक सुगंध तेलां मोलाक घेतली आनी आयतारा बोव फांत्यार भायर सरून सूर्यो उदेताना समाधे सरशी येवन पावली. ती एकामेकाक म्हणटली, समाधेच्या बागलाची शिळा आमकां कोण पाटी लोळोवन दीत? पूण येवन पळयताना फातर पाटी लोळयलेलो तांणी देखलो. जावं की तो फातर बोव व्हड आसलो. समाधे भितर सरतच
दोवो दोगलो नेसलेलो एकलो तरणाटो उजवे कुशीन बसून आसलेलो तांकां दिसलो आनी ती आंखांतलीं. पूण तो तांचे लागीं म्हणालो, भियेनाकात. कुर्सायिल्ल्या नजरेतगार जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणा. ताका जिवंत उठयला. तो हांगा ना. अळे, ही ती ताका दवरलेली सुवात. तुमी आतां वसा आनी ताच्या शिसांक अशें सांगा, तो तुमच्या की फुडें गालिलियाक वेतलो आनी ताणें तुमकां सांगिल्ले प्रमाणे तुमी ताका थंय देखतल्यात. तीं समाधींतलीं भायर सरलीं आनी उठाउठीं धांवलीं. थरथरो आनी आंखांत तांचेर आयलोलो. तितलीं तीं भियेल्लीं की तांणी कोणाकच कसलेंय सांगलें ना. आयतारा सकाळीं भोव फांत्यार जिवंत उठलोलो जेजू पयलो मोरी मागदलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे तावन 7 दिवसार ताणें धांवडायिल्ले. तिणें वचून ती बरी खबर जेजूच्या सांगात्यांक सांगली. तवळ ते खंतीन रुदान करनासले. तो जिवंत आसा आनी आपणाक दिश्टी पडला म्हणून तिणें सांगलेलें तांणी सतमानलें ना. उपरांत तांचे भितरल्या दोगांक ते नाडाक सांगाता सोलून वेताना परकी रुपार तो दिश्टी पडलो. तांणीय वचून हेरांक खबर दिली, पूण तांचेय कोणेंच सतमानलें ना. शेवटीं ते 11 जण शीस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी काळजाच्या दारुणाये पसत तांकां तो दुर्सालो. कित्याक तो जिवंत उठल्या उपरांत ताका पळयल्ल्यांक ते पातयेले नात. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रस्नांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सतमानिना ताचेर कॅस्तीचें फर्माण पडटलें. सतमानतेल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीख बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजूक सर्गार उबारून घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशी ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जण भायर सावन वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले आनी सोमी तांच्या सांगाता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी ताणें तांची शिकवण थीर केली.